Speaker sir. Speaker, एक minute. Speaker sir, I may be permitted to replace the annexure B to the LAQ on start number 170. Speaker sir, point of order. Other speaker sir, आम्ही BSc discuss केले. जेन्ना discussion जाल्ले आमकां आणि त्यांना chief minister had given instructions to chief secretary की answer आमकां 48 hours पावपाक जाय म्हणून. आज Speaker sir, जेन्ना 17A आणि 6B Speaker sir, let minister speak first. answer पोर्टलांतल्यान गायब आसा, answer ना. At the last time we had said during the BSc, if answers are not given, then kindly, first of all, if there is any problem, if the matter, whatever it is, sub judice, whatever explanation, how is it allowed after allowing 48 hours, except na, zala tumhi te postpone korpa mung हांवें सेक्रेटरीक ते इंस्ट्रक्शन दिला म्हाका जे इन्फॉर्मेशन मेळप आसा न्ही की म्हाका एक्सेप्ट खंय तरी एक बी आसूं येता पूण बाकीचे सगळ्या जे क्वेश्चन Because sir, 6B and 17A all पोर्टलांतल्यान गायब आहा. एक मिनिट जस्ट The subsection 8 of section 37 rules of procedure and conduct of business of Goa Legislative Assembly. What section? I am not providing the replies of LEQ start, LEQ 6B, 17A, 17C, unstart, LEQ 38, 46, 131, 169, 172. Further, under subsection 2, section 49 rules of procedure and conduct of business of the Goa Legislative Assembly, I request postponement of start LEQ number 1C to the next session. Because sir, हो कायदो जो मंत्रीन सांगला 49.3 I will read the rule. 49.3 says if the minister is of the opinion that information required by a member cannot be given in public interest. Is this public interest? Speaker sir, a question last time we postpone kelle. Now the matter is in the already the court has given the judgment. Speaker sir, Speaker sir, public I have interest. already request for What is this ruling clause, on this particular matter. clause? Speaker sir, doing this way, people are watching. Why? What is the for what it is postponed? कित्या लागू याचा answer नाही Speaker sir. Already it is not sub judice. The question is not sub judice. Yes sir. I mean, I already citation केले sir. No, but this it says public interest. What is the public interest? Because sir, ये जरी तोर कायदे प्रश्न जेन्ना आमी मांडटा एक खाते दुसरे खाते Because sir, honorable leader of opposition, honorable leader हे पद्धतीन जेन्ना जरी तोर already ऐकून घे Speaker sir, judgment आयला येवंक ना तो वाचता पेपर आमी वाचता गोंयची जनता बी वाचता. It shall not ask information of matter which is under adjudication of court of law having jurisdiction in any part of India. Matter is still not decided. Because sir, आणि जर त्याचे इंटरप्रिटेशन वेगळा हायन ऑलरेडी माझे सायटेशन आणि वाचला स्पीकर सर आमचे स्पीकर सर ही कोर्टीन सब जुडिस Star question you have said you're not challenging. they just काय कित केले गायब झाले स्पीकर सर तशें ऑपोजिशन लिडरान सांगला म्हाजेय अनस्टार क्वेश्चन TCP डिपार्टमेंटने आन्सर केल्ले ना स्पीकर सर रिप्लाय एटलिस्ट कितें तरी आसपाक जाय आतां मिनिस्टरान सांगला 1C पोस्टपोन करता म्हणून पण बाकीचे जे आसा तेजेर कांयच सांगलेलें ना अनस्टार क्वेश्चनांचेर कांयच सांगना स्पीकर सर 48 आवर्स पयलू आमकां रिप्लाय दिवपाक जाय पूण आतां अशें समज स्पीकर सर जालें नाल्यार असेंब्लीन आमी प्रिविलेज आसा तो प्रिविलेज खंय उरला प्रिविलेज ना स्पीकर सर अनस्टार क्वेश्चन म्हाजे जे आसा स्टार क्वेश्चन कितें स्पीकर सर क्वेश्चन आज जापू तुका सोदनाय तुम्ही स्पीकर सर रिप्लाय दिवंक जाय सेक्रेटरी वाज तुमच्यानी BSc मीटिंग रुलींग दिवपाक जाय रुलींग दिवपाक जाय अनस्टार क्वेश्चनाची रिप्लाय दिवंक ना a heritage site at Old Goa near the Cathedral of Bom Jesu. These are not remnants of war. These are pieces of heritage. Speaker sir,
चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट करचो आर्किओलॉजिकल सोसायटी आर्किओलॉजिकल ASI सांगचें की ते घेवन आपले पोजेशनात दवरून पॉस्टेरिटी खातीर राखचें म्हणून हें अशें डेव्हलपमेंटाच्या नांवान डिस्ट्रक्शन कोता येना स्पीकर सर लोक उंचाबळ जाल्ले आहा स्टेटमेंट करचो मुखेलमंत्री important for this house. क्वेश्चन घाली नाही मग तुम्ही क्वेश्चन हाऊस आणि Speaker sir, I would like to take 1A, LQ number 1A. Answer. as per presented to the House. स्पीकर सर हो जो आमचो क्वेश्चन आसलो तो न्यू रेल्वे स्टेशन्स इन गोवा आसा पळय तेच्या बद्दल आसलो आनी एज पर जो रिप्लाय आसा ती 3 रेल्वे स्टेशन्स गोंयान हाडपाक सोदताले म्हणून आनी हेज्या पयलूय म्हटल्यार गेल्या त्या असेंब्ली सेशनान हो इश्यू येयल्लो आनी तितून आमकां सॅटिस्फॅक्टरी रिप्लाय मेळोंक ना सो स्पीकर सर आतां एज पर जो रिप्लाय मागला की रेल्वे स्टेशन कितले तितून तुमी सांगला की ओवरऑल the Konkan railway line was commissioned in 1998 with 9 stations, while Pernem, Thivim, Karmali, Verna, Bajodda, Suravlim, Madgaon, Bali and Khandpon has a operational and commercial requirement at that time. Lolem station was added has the 10th station at the later stage in the state of Goa. Speaker sir, आता कितें आसा हांगा सरकार जावं डिपार्टमेंट सांगता की रिक्वायरमेंट आसा आनी एज पर द रेल्वे तेंच्यानी रिक्वायरमेंट आसा म्हणून सांगला बट कितें तेजी स्टडी कितें आसा सर्वे कितें केला हें कांय तेजेर रिप्लायान म्हाका कांयच मेळना स्पीकर सर हो रिप्लाय अनसॅटिस्फॅक्टरी आसा आनी 3 रेल्वे स्टेशन जावं ते मये रेल्वे स्टेशन नेवरा रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता सालचोरा रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता ह्या 3 रेल्वे स्टेशनाचेर स्पीकर सर ओपोज आसा आनी ओपोज आसून पासून आयज डिपार्टमेंटान हो रिप्लाय दिला हो कॉपी पेस्ट रिप्लाय आसा जो रिप्लाय येयला आनी डिपार्टमेंटल स्टडी कांयच ना स्पीकर सर म्हाजो जो पयलो क्वेश्चन आसा आतां हांगा हे रेल्वे स्टेशन जितले येयल्या म्हाजो पयलो क्वेश्चन आसा की मिनिस्टर अवेर आसा काय कितें हांगा जो रेल्वे स्टेशन क्लासिफिकेशन आसा फॉर एग्जाम्पल आमचो टर्मिनल आसता सेंट्रल आसता जंक्शन आसता क्रॉसिंग आसता वे सायड स्टेशन आसता म्हाका स्पीकर सर विचारपाचें आसा आमच्या मिनिस्टराक की हे जे आमच्या गोंयांत जितली रेल्वे स्टेशन्स आसा कित्याक एक आमचो वरिश्ठ मिनिस्टर आसा तेका हेजी नॉलेज आसपाक जाय की बाबा हे स्टेशन आतां इतले स्टेशन जे तुमी आन्सर दिल्या हे स्टेशन कसले स्टेशन आसा जंक्शन स्टेशन आसा सेंट्रल आसा टर्मिनल आसा क्रॉसिंग वे सायड आसा आनी स्पीकर सर जो डेटा म्हटल्यार कितलो ट्रॅफिक फ्लो ह्या स्टेशनाचेर वयता हो रेल्वे स्टेशन कितल्यो ट्रेन्स वयता मुवमेंट जाता डेस्टिनेशनाचेर कितले पावता डिपार्चर कितलो जाता गोंयान आनी पासिंग थ्रू गोवा ह्यो कितल्यो जाता हेजो म्हाका स्पीकर सर पयलू रिप्लाय जाय फर्स्ट Speaker sir, हो उत्तर जो हावजा सप्लाय केला हे 3 स्टेशन कित्या जाय ते सगळे स्पश्टीकरण दिल्ले आसा नंबर 1 हे कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशनाची रेल्वे वयता कोंकण रेल्वे स्टेशन आसा हे गोवा गव्हर्मेंटाचे व ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे हे स्टेशन ना नंबर 1 1998 जेन्ना लँड एक्विजिशन केल्ले कोंकण रेल्वे गेल्ली कितलो तेजेर ओपोज आसलो लोकांचो सगळ्यांक खबर आसा आज कोंकण रेल्वे फूल ओपोज करून सुद्धा येयली आनी ओपोज सुद्धा करून आज कोण प्रवास करता आनी सगळ्यांक कशें बऱ्या पडला हेंय आख्खे गोंयचे जनते खबर आसा हें सांगतना फॉर ऑपरेशनल रिजन्स जे कोंकण रेल्वेन आमकां उत्तर दिला की हे 3 स्टेशन तांकां जाय जे प्लॅनिंग 1998 आशिल्ले लँडूय आतां न्यू लँड एक्विजिशन होयना न्यू जमीन घेवन लोकां परत एजिटेट करपाक वा तांकां एफेक्ट जातले असली गोश्टूच ना फॉर ऑपरेशनल रिजन्स एक स्टेशना मदें दुसऱ्या स्टेशना मदें तांकां तेंची ट्रेन हेल्ड अप जाता 25 मिनटां वयता थोडे कडेन 40 मिनट्स वयता हे ऑपरेशनल रिजन्स तांकां हे स्टेशन जाय पडटा थिंगा क्रॉसिंग करून व्यवस्थितपणे ट्रेन मुखार व्हरपाक आनी हे रिजन तेणी दिल्ले आसा फॉर एग्जाम्पल ताका हिंगा न्यूरा ग्रांड हांव मुद्दम हे ताका स्पश्टीकरण दिता तेजे स्टेशनाचे तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ओपोज आहा ते construction of new station Neura Grande at kilometers 420 is proposed between Karmali and Verna station of Konkan Railway Corporation. The interstation distance between Karmali and Verna station is 15.96, almost 16 kilometers. Sorry, which Speaker, is sir. which is a very long block section, as they call it, the block section. The line capacity of Madgaon Roha section is
139%. Train operations get affected. हे महत्वाचे आसा badly due to saturated line capacity and long block section. On an average, passenger train takes 16 to 18 minutes and freight train takes about 20 to 25 minutes to clear this section. And this affects the train operation. Hence, it is proposed to split the block section by constructing new crossing station at Neura Ogrand, thereby reducing the time run of the passenger as well as freight train to half of the present run time for improving the mobility. आता हे उलयताना ती दोन स्टेशन दुसरी आहा माये स्टेशन हिंगाय तशें 21 to 26 minutes माये स्टेशन वेस्ट जाता हिंगा 16 to 18 minutes सारजोरा स्टेशन 20 to 24 minutes ऑन एवरेज ऑलमोस्ट म्हणजे एक वर सुमार ट्रेन डिले जाता हे तोली स्टेशन आयली आणि जी पयली 1998 एनविसाज केल्ली आणि ते ऑलरेडी आसा त्यांचे प्लॅनान कोंकण रेल्वे काय न्यू करना Speaker, दे आर sir. ओनली इम्प्लिमेंटिंग व्हॉट वाज नोन टू द पीपल ऑफ Speaker, गोवा sir. इट वाज नोन एट दॅट Speaker, पॉइंट sir. ऑफ टाइम स्पीकर सर स्पीकर सर माझो प्रश्न सिंपल आसलो कितल्यो रेल्वेज हॉल्ट जाता कितल्यो रेल्वेज पास जाता डेस्टिनेशन कितले आसा स्पीकर सर सिनियर मोस्ट मेंबर आसा मिनिस्टर आसा तेंचो आन्सर स्पीकर सर सारको आसपाक जाता घुवणोन नाका दुसरें म्हणजे स्पीकर सर एक वर लागता म्हणटा कशें एक वर लागता स्पीकर सर करमरी रेल्वे स्टेशन 6 किलोमिटर आसा 6.1 किलोमिटर गुगल लोकेशनाचो हें आसा आनी स्पीकर सर तो म्हणटा एक वर लागतले म्हटल्यार कसली रेल्वे वयता काय सायकलीन येता हे कळपाक जाय चलत येता चलत बसून बेगान पावतले Speaker, sir. सर हो मिनिस्टर sir. स्पीकर सर नाकाजलेली रिप्लाय दिता दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड स्पीकर sir, सर हो रिप्लाय तो आसा I तो wrong आसा object to what he is saying. Nakazali reply. Nakazali- I can place it on the table of the house. स्पीकर सर एक वर अरे डिस्टन्स बस रे, म्हणटा बस एक रे. वर डिस्टन्स उलोवपाक आता कोण जाय आन्सर उलयता. दिला हांव सवय कोण जाला. आन्सर दिला तो अरे एक वराचो फर्स्ट डिस्टन्स आन्सर आहा कोण तू हांव उलोवपाक सगळें जाय आयकता एक वराचो डिस्टन्स कसो जातलो स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबर उलोवपाक जाय म्हणून उलयता उलोवपाक जाय म्हणून उलयना आणि opposition उलोवपाक जाय म्हणून करता. उलयना तुका- डेट आसा हांवें तुका स्पेसिफीक Speaker, स्पीकर sir. सर हांवें मिनिस्टराक स्पेसिफीक रिप्लाय मागलो स्पीकर सर की कितल्यो I am on my ट्रेन leg, पास Speaker, sir. जाता हांव स्पीकर उलयताना सर तो कितले उलयला. डेस्टिनेशन आसा कितल्यो प्रश्न विचारता, भाशण हें दिता, जाता finish. डिपार्चर जाता हो म्हाका रिप्लाय जाय स्पीकर सर तो रिप्लाय डिफरंटूच दिता स्पीकर सर रॉंग रिप्लाय ना हांव ताका जाय जाल्यार आय विल प्लेस दीस given to me by Konkan Railway on the table of the house. He is concerned about Neura Ogrand. I वाचला how on an average passenger train takes 16 to 18 minutes and freight train takes 20 to 25 minutes to clear this section. म्हणून ते क्रॉसिंग फास्ट जावपाक जाय म्हणून ते क्रॉसिंग करता सेम वे स्पीकर सर माये तेणी दिला on an average passenger train takes 17 to 19 minutes and freight train takes 21 to 26 minutes. Okay? Tisra station, Sarjora station, on an average passenger train takes 16 to 18 minutes and freight train takes 20 to 24 minutes. हो आंकडो तू कंबाईन करून टोटल ऍड करून कितले वगत डिले जाता आता यू आर कन्सर्न ऑफ नेवरा ओग्रांड हे नवीन काय कोन्ना कोंकण रेल्वे हाऊ कॅन आय एज अ गव्हर्नमेंट टेल इट टू स्टॉप दॅट इट वॉज ऑलरेडी देअर इन द ओरिजिनल प्रपोजल ऑफ 1998 हे कोंकण रेल्वे करता आय हॅव नथिंग टू डू विथ दॅट यू आर डुईंग एज इफ गोवा गव्हर्नमेंटने केल्ल्या भाशेन मातशें आयक गेल्या त्या असेंब्ली सेशनार हेजेर डिस्कशन जालें मिनिस्टरान तो पास ऑन केल्लो सीएमाक आतां मिनिस्टराक त्या टायमार आन्सर करूंक जाय नांव कितें जालें तें तो पास ऑन जाल्लो सीएमाक आनी सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्लें की हो जो रेल्वे स्टेशन आसा नेवरा रेल्वे स्टेशन कोणाचो ओपोज आसा नाल्यार तुमी तुमचें लेटर करचें आनी हो सांगता आतां हाडटा म्हणून आतां त्या असेंब्ली सेशनाक मिनिस्टर आसलो काय नासलो तो बसोन आसलो थंय तेणें आयकोंक नासलें स्पीकर सर क्लियर कट सांगता करमरी रेल्वे स्टेशन हांव नेवराचें सांगता करमरी रेल्वे स्टेशन 6.1 किलोमिटर आसा तशेंच जो सालजोरा आसा सालजोरा तेंचोय ओपोज आसा आमचो नेवराचो ओपोज आसा ऑलरेडी ऑपोजिशन लेटर घातल्या स्पीकर सर जे गुणोन सांगता आन्सर म्हाका सारको मेळना बिकॉज सर सांगपाची गरजूच ना सारखे स्पष्ट रिप्लाय आसा स्पीकर सर क्रॉसिंग जावपाकूच जाय मागो कसली रेल्वे चलतली दुसरो क्रॉसिंग ना जाल्यार supplementary स्पीकर सर म्हाका ही समजणी मेळना Yes, yes. इतली सादी समजणी ताका आसपा जाय स्पीकर स्पीकर सर सर म्हाजो दुसरो सप्लिमेंटरी स्पीकर सर म्हाजो जो पयलो आन्सर आसा तो मिनिस्टरान सारको दिवना सो लोकांनी आयकला दुसरो विचारता एज पर जो करमरी रेल्वे स्टेशन आसा ट्रॅफिक हॉल्ट जाता आनी हें जाता म्हणटा सो म्हाका स्पीकर सर क्लियर
मिनिस्टरा कडल्यान जाप जाय की कितले हॉल्ट जाता, कितले पॅसेंजर थंय येता, रेल्वे करमरी रेल्वे स्टेशन स्पेसिफिकली कितले हॉल्ट जाता, कितले थंय येता, कितले रेल पास जाता थ्रू करमरींग रूट, आनी हो डेटा म्हाका मिनिस्टरान दिवचो. स्पीकर सर, हे उत्तर कोंकण रेल्वेन दिवपा जाय आनी हे सेपरेट प्रश्न जावन आसा. आतां तो विचारता स्टेशन न्यूरा कशें येता. एक ग्रामसभा रेजोल्युशन जालां हांव जाणा, आजोसी मांदूर ते पंचायतीन ग्रामसभा रेजोल्युशन आमी फॉरवर्ड केला कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन. प्लीज लुक इन टू दीस. They said we will see what best can be done. But they are also saying at the same time, for operational purposes, for efficiency, for cutting down the time, whether it is passenger train or whether it is goods train, this particular crossings are required, Speaker sir. हेज्यावन आनी जास्त हांव कितें म्हूण जस्टिफिकेशन ताका दितलो. तो फाल्यां म्हाका विचारतलो उमके टायमार ट्रेन येता ती कित्याक डिले जाला. डिले जातलीच ऑटोमॅटिकली असले क्रॉसिंग ना जाल्यार. मिनिस्टरान स्पीकर सर प्लीज स्पीकर सर मिनिस्टरान अंडरस्टँड जावपाक जाय. म्हाजो क्वेश्चन कितें तो, स्पीकर म्हाजो सर क्वेश्चन कितें, तूं आतां सगळे म्हणटा इतलो डिले जाता तितलो ट्रेन. स्पीकर सर करमरी रेल्वे स्टेशनार कितल्यो ट्रेन स्टॉप जाता हें सांगिना. हांव सांगता स्पीकर सर, करमरी रेल्वे स्टेशनाचेर सामक्यो कमी रेल्वे स्टेशन हें जाता स्टॉप जाता. आयज थंय टॅक्सीकार पासून हांव सांगता थंय आयज ते टॅक्सीकार आसा तांकां पासून गिरायक जाता सारकें. एक स्टॉप कमी जाता, वचून मडगांव स्टॉप जाता आनी स्पीकर सर तो सांगता हॉल्ट करता, हें करता तें करता, डिले जाता, टायम डिले डिले जाता आनी 100 किलोमिटराचेर नेवरा रेल्वे स्टेशनार सो आन्सरूच सारको स्पीकर सर दिना. स्पीकर सर मिनिस्टरान क्लियर केला नेवरा रेल्वे स्टेशन जे आसा पळय न्ही, इट इज ओन्ली फॉर द क्रॉसिंग पर्पज, इट इज नॉट फॉर द पॅसेंजर पर्पज. मिनिस्टरान क्लियर सांगला इट इज फॉर द क्रॉसिंग रेल्वे जाता. दुसरी गजाल तेणी जे सांगले करमळे कितले रेल्वे रावता, फास्ट ट्रेन एकूय करमळे रावना, स्लो ट्रेन रावता. वयल्यान तेणी जे नेवरा रेल्वे स्टेशन नाका म्हणून पत्र दिलें पळय न्ही, खरें म्हणजे करमळे रेल्वे स्टेशनाचेर आनी रेल्वे थांबच्यो म्हणून एक पयलीं पत्र दिवपाक जाय आसलें. ह्यो सगळ्यो आमच्या करमळे रेल्वे स्टेशनाचेर थांबच्यो जेणे करून लोकांक पणजेन येवपी म्हणजे तेणी ते इंटेन्शनान कॅपिटलान येवपी लोकांक हांगासर देंवपाक बरें पडटलें. आमच्या टॅक्सीकारांकूय बिझनेस मेळटलो, पायलटांक बिझनेस मेळटलो. हें पत्र दिवपाची गरज आसली. आमी नाका तें पयलीं सांगता. तें पत्र तेजें आयलें म्हाका. स्पीकर सर काय म्हणून स्पीकर ते पत्र जर येयल्लें जाल्यार आमकां काय appreciate करचो गेल्या आसलो. असेंब्ली सेशनाक एक उलयतालो आनी ह्या असेंब्ली सेशनाक स्पीकर दुसरो सर उलयता. हांव So, क्लियर स्पीकर सर क्लियर सांगला तेणी म्हणजे हांवें सांगचें पडटलें तुका जाय म्हणून म्हाका पत्र स्पीकर दी सर म्हणून. स्पीकर सर ते लेटर हांव हांव दितां. सांगता तुका करमळे आनी एक रेल्वे पत्र स्टेशना दिवपाक कडेन रावच्यो थांबच्यो म्हणून हांव लेटर दितां. म्हाका दी न्ही. दिवपाक कांय प्रॉब्लेम ना. जे स्पीकर पण साहेब हांव- फाटले हांव फावटी म्हणटा सांगलें कितें, तें जे पत्र दिलें. oppose करचे आतां न्ही, जाय जे म्हणून एक oppose पत्र दी. letter सांग आसा ते म्हणून. पयलू हांव करता. रेल्वे मिनिस्टरा हे कडेन म्हणजे उलयतां. स्पीकर सर हांव रेल्वे गोंयकार मिनिस्टरा आसा कडेन गोंयकार उलयतां आतां ते आनी खंयच्या अजुनूय पक्षाचे करमळे खातीर आदोसी आमकां- मंडूर विलेज पंचायत आमची जी स्पीकर आसा सर आमकां करमळे आनी स्पीकर सर. थांबलेल्यो जायो कारण करमळेंतल्यान पणजे येवपाक लोकांक लागीं पडटा. मॅक्झिमम लोक रेल्वेंतल्यान येवपी जे आहा पळय ते पणजे कॅपिटलान येवपाक सोदता. त्या ती चडांत चड करमळे थांबया रावले रेल्वे स्टेशन रेल्वे थांबोवपाक जाय. एक पत्र दी. तुमचो आमदार आसा तो आमदार करमळे रेल्वे स्टेशन लागता. स्पीकर सर हांव म्हाजें लेटर करता. आमकांय करमळे रेल्वे स्टेशन सामकें लागसार आसा. सो स्पीकर सर राव युरी मातसो राव. स्पीकर सर म्हाजो लास्ट जो क्वेश्चन आसा स्पीकर सर म्हाजो लास्ट सप्लिमेंटरी राव युरी मातशें बसत. म्हाजो लास्ट सप्लिमेंटरी आसा. लास्ट सप्लिमेंटरी स्पीकर सर आतां हे सगळे मिनिस्टरान जे सांगलें आतां हो लास्ट सप्लिमेंटरी म्हाका दिसता मिनिस्टर आन्सर करपाक शकची ना. हो सीएमान आन्सर करचो पडटलो. कित्याक की आमी जे ऑब्जेक्शन घातलां म्हाका दिसता सगळे रेल्वे स्टेशन तिनूय रेल्वे स्टेशनार ऑब्जेक्शन आसा लोकांचे. आतां आमचे नेवरा रेल्वे स्टेशनाक आमची सालजोरा तेंच्यांनी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन घातला. नेवरा स्टेशनाचे आमचे ग्रामपंचायत स्पीकर सर उलोवपाक दिया मातशें. स्पीकर सर नेवरा ग्रामसभाक आख्खे लोक येयल्ले. तो खंयच्या पक्षाचो न्हू सगळ्या पक्षांचे लोक आसले ग्रामसभेत. सगळ्यांनी विरोध केल्लो आसा आनी सगळ्यांनी रेजोल्युशन पास केला आनी ते रेजोल्युशन जे आसा ते सगळे डिपार्टमेंटाक मिनिस्टरांक सगळ्यांक धाडला. म्हाजो स्पीकर सर प्रश्न आसा की जेन्ना आमचो मुखेलमंत्री म्हणटा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणटा की हे रेल्वे स्टेशन आमकां प्रपोज केला. आतां गोंयकार हांवूय गोंयकार तुमी सगळे गोंयकार जेन्ना ओपोज करता एक रिजन आसता. हो बेश्टो ओपोज करिना. सरकार जो आसा तो सरकार हाडून माथ्यार ठोकपाक सोदता. अशें कशें जातलें स्पीकर सर जेन्ना सगळे विलेज आदोसी विलेज पंचायत नेवरा विलेज पंचायत आनी सालजोरान ऑलरेडी ओपोज केल्ले आसा. रेजोल्युशन ग्रामपंचायतीचें पावल्लें आसा. कोणाक खबर ना. हांव बिंग अ लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह हांवें म्हाजें ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा. ते सीएमाकूय पावला मिनिस्टरांक पावला जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीकूय पावला सगळ्यांक धाडला.
ओपोज लेटर आणि जे आमकां एश्युरन्स जे सीएमान दिल्ले गेले त्या असेंब्ली सेशनात की ओपोज तुम्ही धाडा आपूण उलयतलो म्हणून कित्याक मिनिस्टर रिसंटली सीएम वचोन तुझा प्रश्न स्पीकर सर माझो प्रश्न तोच सांगता सीएम वचोन जो युनियन मिनिस्टराक रेल्वे मिनिस्टराक वचोन मेळलो तेणे भेट दिली तेन्ना तेंच्यांनी हेजेर उलयल्लें काय कितें जर केल्लें जाल्यार आमकां रिप्लाय दिवचे सीएमान की बाबा ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर गव्हर्मेंटाचो स्टँड कित्याक आसा कित्याक सगळ्यांचो ओपोज लेटर सगळे पावल्ले आसा आनी समज सरकार फुडें वचपाक सोदता जाल्यार आमकांय एजिटेशन करचें पडटलें सगळ्या लोकांक सगळे पक्षाचे हांव म्हणना आमचोच पक्ष सगळ्या पक्षाच्या लोकांक फुडें येवचें पडटलें त्यांच्या पक्षाचे तांकां सांगो न्ही ते बेश्ट ना स्पीकर सर ग्रामसभा जी जाता ते ग्रामसभेक तेका दिलें खंयचो रे. पक्ष आसना सगळे लोक आसता सगळ्या लोकांनी ओपोज केला तितून बीजेपीचेय आसा ओपोज करपाक जाल्यार तेंच्यांनी फायंड आउट करचें तुझ्या प्रश्नाक उत्तर दिवंक दिवं माननीय आमी मुख्यमंत्री ऑलरेडी हे पळय स्पीकर सर आणि स्पीकर राव युरी मात्र स्पीकर सर आता थंय Yes. स्पीकर सर आता थंय हे जे काम आसा हे काम थंय चालू आसा स्पीकर सर हे काम चालू आसा हे सीएमाक अवेअर आसा सीएमान मातशे पोवचे Yes. फोटो युरी हे तुमकां अवेअर आसा हे काम चालू आसा ते तुम्ही मातशी रिप्लाय दिवची युरी मातशी रिप्लाय दिवनी पयलू रिप्लाय दिवनी पळय स्पीकर सर हे काम चालू आसा नेवरा रेल्वे स्टेशना कडेन रेल्वे स्टेशन हाडपाचें बस, काम बसून चालू घे. आसा. म्हाका उत्तर नाका. सीएमा कडल्यान एश्युरन्स जाय बस न्ही स्पीकर सर एश्युरन्स हय स्पीकर सर हांव ताका सांगता तेणी सांगल्यो की करमळेन आमकां आनिकूय रेल्वे थांबलेल्यो जाय म्हणून आतां करमळेन जर रेल्वे थांबतले आसत जाल्यार तांचो क्रॉसींग टायम जो वयता पळय न्ही नेवरा ओके 20 मिनटां 25 मिनटां हो आमकां कट करचो पडटलो आनी तो कट करतले जर आसत जाल्यार नेवरा सारकिल्लें क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन ताका म्हणटा तें रेल्वे स्टेशन क्रिएट करचें पडटलें जेणे करून थंयसर अननेसेसरी 20 मिनटां न वयता हांगासर 2 मिनटां रावप रेल्वेक शक्य जातलें आनी हें जर क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन जालें जाल्यार आमकां करमळेंतल्या स्टॉपाचेर आनीक रेल्वे थारोवपाक मेळटल्यो म्हणून माझे म्हणणें आसा की इट इज नॉट अ पॅसेंजर स्टेशन इट इज अ क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन ते क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन जावपाक आनी खंयसरूच स्पीकर सर हो जागो एक्वायर्ड जो तेंच्यांनी पयलीं केला पळय न्ही त्याच जाग्यान करता आनीक जागो एक्वायर करिना खरें म्हणजे हें करता ते म्हाका दिसता करमळे आनी पुराय ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांच्या भल्या खातीर आसा गोंयच्याय हेच्या खातीर आसा इंट्रस्टान आसा ते रेल्वे स्टेशन म्हाका दिसता क्रॉसींग रेल्वे स्पीकर सर. स्टेशन आनीक आंदोलन बीन करपाक बाकीच्या स्पीकर सर आयज सीएम जो आसा तो उत्तर दिता त्या भशेन दिसता की ते रेल्वे स्टेशन हाडपाक जाय. स्पीकर सर बसून घे. स्पीकर सर तुझ्या जे सबमिशन झालंय. लोकांचो ओपोज बसून घे. आसा लोकांक युरी नाका स्पीकर म्हणटा ते सर. रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता स्पीकर सर हो बीजेपी सरकाराक मात तरी लोकांचे तो पडला बसून घे. कित्याक सगळे बसून घे तो. स्पीकर सर बसपाक आमी ओपोज स्पीकर केल्ले सर. आसा आमचे लोकांनी हो ओपोज केल्ले प्रोजेक्ट जो आसा पण हाडलो. आनी प्रत्येक जाणांनी ओपोज Initially- करून पासून स्पीकर सर सीएम म्हणटा कितें आमकां हाडपाक जाय अरे हे कितें एक मिनिट स्पीकर सर चल्ला कितें म्हटल्यार सरकाराक मातूय पडलेले ना लोकांचे मातूय पडलेले ना तुम्ही आपणाक जाय विरेश ते बाब, हाडपाक विरेश सोदता, बाब, स्पीकर सर लोकांचो विश्वास विरेश घेवपाचो बाब. आयज खंय ना खंय प्रश्न आसा विरेश बाब विश्वासघात विरेश बाब लोकांचो एक मिनिट एक मिनिट अरे तो इतले आन्सर सुटसुटीत मंत्र्यान दिले मुख्यमंत्र्यान दिले स्पीकर सर ती भाषा स्पीकर सर गेल ते फावट तेव्हा एश्युरन्स दिल्ले की ओपोज आसा जाल्यार आमी ते विचार करून सेंटराक धाडटले म्हणून स्पीकर सर स्पीकर सर आयज बोलतात उलयता स्पीकर सर दिस इज कंप्लीटली रॉंग initially we saw that initially was proposed for improving passenger service oilo now this might be later adapted and changed zatole to enhance freight economic operations basically if the economic priorities shift lokank viresh kit sangta this is the concern of the people anda crossing station ha mode it's not for passenger use later it will shift to coal and the example MPA cho chairman jo ashilo he made a statement ki the railways is the lifeline of MPA. आज चयल्यार गोल पोस्ट शिफ्ट जाताय सद्या सिट्युएशन वेलसांवच्या गांवान एक्झाम्पल these railways are entering into private properties. These railways are entering and demolishing people's houses. These railways are blocking the right of the way of the people. This railway case पडे हाय in spite of case being sub judice. इंग sub judice जाल्यार आन्सर मेळना इंग sub judice थिंग गेल्यार दादागीर कोताय DSLR कडे पेपर पासून नाही and these railways are not producing any documents. So not producing documents आज ही दादागिरी ही रेल्वे is doing. प्रश्न असो आसा लास्ट टाइम चीफ मिनिस्टरान सांगले कोणाक ऑब्जेक्शना फायल करा हांवें तुका पत्र बरयलां रेल्वे मिनिस्टराकूय पत्र बरयलां नेवराचे लोक येयले आमचे क्रूज बाबाचोय इशू आहा थिंगा सांजुया दियारेलाचो प्रश्न इज व्हेरी स्ट्रेट
has any environmental impact assessment being done regarding these stations, especially in the ecologically sensitive areas like Neura, where there are Kazan lands? What measures are you going to take to basically mitigate this potential damage? Anik, local लोकांक आमदाराकूय तुम consult कोने local लोकांक थिंगा घेन during the planning phase. Will you all take the people into confidence? How is this issue being addressed? चोयल्या वेलसांव कासाज गांवान आख्खो वरा भाशे जाला डेली केस्तांव एक कोफुजाव जाताय तर टू address this issue जेन्ना you are saying it is only for crossing, tomorrow when the economic priority shifts, can you take an undertaking from Konkan Railway to say that there will be no coal, there will be not used for passenger trade? Can the government take this undertaking on this extended thing? You are saying crossing alakunuch passenger service take in undertaking. Can you give us an answer that you will take an undertaking? Things Honorable Chief Minister, तुझ को answer. तू मेळ्ळो थिंगा रेल्वे मिनिस्टराक. स्पीकर सर, त्यांनी म्हटलं ते बरोबर आसा, रेल्वे मिनिस्टराकूय मेळ्ळा पळय आनी हांवें त्या विशय डिस्कसूय केला. एक म्हणजे जर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटाची जर गरज आसा थंयसर जाल्यार रेल्वे एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट जो आहा पळय न्ही त्या प्रोजेक्टा खातीर घेतली ही हांव ताका सांगता. दुसरें परत ताका रिपीट करता की हे क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन. तिसरी गजाल इट इज आमी जो लॉंग रन प्लॅन सांगता की पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत लोकल लोकांक यूज करपाक आयज पर्यंत आमचे खूब कमी लोक यूज करता. काणकोणांतल्यान जर कोणाक पणजे येवपाक जाय आसत जाल्यार फाल्यां सकाळी फास्ट ट्रेन जर सुरू जाल्यो म्हणजे 15 मिनटांनी जर काणकोणांतलो करमळे पावलो आसत जाल्यार तो 10 मिनटांनी करमळेंतल्यान पणजे पावतलो. म्हणून फास्ट ट्रेन सकाळी दनपारां आनी रातच्यो अश्यो 3 टायमाक ह्यो ज्यो ट्रेनी सुरवात केल्यो म्हणजे विदीन म्हणजे पेडण्या पासून काणकोण पावपाक हाफ एन वरान जर पावपाक लागले ट्रेनीन जाल्यार लोक खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या ट्रेनीचो यूज करपाक लागतलो. अनलेस एंड अंटील जो पर्यंत क्रॉसींग रेल्वे स्टेशन जायना, डबल ट्रॅकिंग रूट हो पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत रेल्वे स्टेशना पर्यंत कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमकां म्हणजे ह्यो गोंया खातीर लोकल ट्रेनीचो फायदो हो जावचो ना. म्हजें सरळ म्हणणें आसा की रोडाचेर आसलेलो ताण जर पळयत जाल्यार रेल्वे आमकां हाज्या फुडें यूज जावपाक जाय आनी ताजो उपयोग जातलो आसत जाल्यार इन फ्युचर म्हणजे पेडण्याच्या रेल्वे स्टेशनांतल्यान मोपाक कनेक्टिविटी डायरेक्ट मेळटली सो दॅट एनी हाव म्हणजे हातूंतल्यान जर फास्ट ट्रेनी सुरू जातल्यो. आनी दुसरी गजाल हे रेल्वे स्टेशन परत एकदां सांगता इट इज फॉर द पब्लीक पर्पज. तो मदींच खंयसरूय तांकां संवय जाल्ली आनी ऑपोजिशन लिडराक चड ताका सगळी कडेन कोळसोच दिसता. Speaker sir, स्पीकर सर एज पर रिप्लाय कमर्शियल स्पीकर सर कमर्शियल आणि पॅसेंजर ह्या दोन्ही दिल्ले आसा. Speaker sir, स्पीकर सर पब्लीक पर्पज म्हणटा हे आमकां दोन्ही बरयल्ले आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर अशें समज जाले जो आमचो विरोध जो आसा टाइम डिस्टर्ब करता एक वेळ ताका उलय स्पीकर सर क्वेश्चन आन्सर जे मिसगायडिंग आहे आणि कन्फ्युजिंग आहे. तुझा प्रश्न विचार. क्वेश्चन हे आन्सर दिल तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ KRCL in the meeting held on 6 March 2025 passed a proposal of construction of 2 new railway stations in Goa state, Neura and Maim. Proposal for 1 more cross station, that is Salzara between Madgaon and Balli in the state of Goa is under process. Speaker, पयलीं ते कन्फ्युजन जाल्लें हां डिपार्टमेंट कोंकण रेल्वे गेले ते म्हणटा सांजे दी आर्यल येता स्टेशन हे सालजोरा येता काय सांजे दी आर्यल ते पयलीं क्लॅरिफिकेशन आनी हे 2 टर्म यूज करताय एक न्यू रेल्वे स्टेशन आनी क्रॉसींग स्टेशन. आतां तुमी सालजोरा म्हणटा क्रॉसींग स्टेशन आनी ती 2 सांगल्या ती रेल्वे स्टेशन. सो हेज मदें डिफरन्स कितें आमचे मदें आतां आनी एक आन्सर दिल्लो आहा. These new crossing stations were identified as future stations. ही क्रॉसिंग स्टेशन आणि मुखार स्टेशन जातली तेच आन्सर जाय. हे स्टेशन येत खंय सालजोरा येता काय सांजे दी आर्यल येता कित्याक हे कन्फ्युजन जाल्लें आहा कित्याक ऑफिशियल्स आहा ते सांजे दी आर्यल म्हण सांगता थिंग गेल जाल्यार पूण आन्सर दिला सालजोरा. हांवें आन्सर दिला सारको आहा मरे. स्पीकर सर म्हाका एकूच सांगपाक पण हांव सारजोरा हांव आतां म्हणटा. कॅल्क्युलेट केल्लें पॅसेंजर टायम नॉट द फ्रेट टायम तिनूय ते क्रॉसिंग म्हाका जाण जावपाक जाय हे स्टेशन खंय येता सालजोरा येता सांजे 53 minutes are saved. ना ना दुसरो एक सालजोरा येता काय सांजे दी आर्यल येता हे स्टेशन खंय येता सालजोरा येता काय सांजे दी आर्यल येता
हो दिगारपाली आता As per the reply given to me in the letters, Sarzora म्हूण म्हाका ना कोंकण रेल्वे लास्ट टाइम सांगले एक स्टेटमेंट काढलं सांजे ते हांवें येता म्हणून What as I said, हे गोवा गव्हर्नमेंट कोन्नाय कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन करता तेणी सारजोरा म्हूण एज पर आयचे रिप्लाय ते सालजारा येता सारजोरा म्हूण दिल्ले आसा तो हांव तुका ते हांव चेंज करून तुका सांजुरे कोंकण रेल्वे ऑफिसर्स आतां मिसगायड कित्याक करता बाबा लेट मी रिप्लाय रे बाबा दुसरे म्हाका हांगा चर्चा जाली EIA घेतला काय ना जेन्ना कोंकण रेल्वे प्रपोज केल्ले तेन्ना ओझा कमिशन म्हूण केल्लें EIA डेफिनेटली दे गॉट दॅट टायम एंड दीस इज नथींग न्यू हे तिनूय जे स्टेशन आसा इट वॉज ऑलरेडी पार्ट ऑफ कोंकण रेल्वे स्पीकर सर दोन रेल्वे स्टेशन आणि एक क्रॉसिंग स्टेशन म्हणला I was also part of the agitation. If you were there, I was also part of the agitation. Because of both me. During that whatever commission, OZA commission, whatever that is. First of all, yeah, you answer that. It is Sarzora or As per Sanjay reply given, as I told you, it is Sarzora. As the भाई reply, कोंकण रेल्वे ऑफिशियल्स कित्याक फोट मारता लोकांक फोटयताय कित्याक कोंकण रेल्वे ऑफिशियल्स कित्याक फोटयताय Sarzora नाजो जाल्यार Sanjay स्पीकर सर प्रवीण शेठ स्पीकर सर चर्चा जाली हाजेर स्पीकर सर चर्चा जाली स्पीकर सर अरे हे जालो सालजारा एक ते रेल्वे स्टेशन आहे क्रॉसिंग स्टेशन अरे प्रवीण शेठ तुमचा प्रश्न सर स्टार क्वेश्चन खंयचो तुमचो सर कोंकण रेल्वे हाडटा तेन्ना हेच प्रवीण भाशेन शेठ, आख्खे गोंयांत सर. कितें जालें सगळें खबर आहा एज्युकेशन जाता सगळे प्रवास सर, लोकांक कन्फ्युजन करता तुम्ही. एफिशियन्सी वाडोवंक प्रश्न विचारात स्क्रीन चलना वयल्या स्क्रीन बंद पडल्या प्रवीण शेठ स्पीकर सर व्हायरस येयलो व्हायरस काय करता मी हां मातशें करपा लाय श्री प्रवीण शेठ गेली क्वेश्चन मग खंयचो टू बी पयलींचे बरे आहले बस बस Because as per the answer बरे circular, आहले हे कित चेंज केला कित जात ते कांय कोणाचे मुखेला होला काडो केला दामता दामता मग change सारखे केला जातले, बदल सारखे आणि जातले. काय दिसला सारखे जात नाही जातले रे सारखे जातले अरे बस बस बसून घे नो ना प्रवीण शेठ अंगणवाडी अरे वर्कर्स क्वेश्चन कॉल केला बस बसून घे बिकॉज सर हांवें जो प्रश्न विचारलेलो हो रिगार्डींग अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स स्पीकर सर म्हाका आन्सर मेळिल्लो आसा प्रश्न असो आसलो स्पीकर सर की आमच्या गोंयांत अंगणवाडी वर्कर्स हेल्पर्स कितले आसा तर म्हाका आन्सर मेळिल्लो आसा स्पीकर सर की 1261 अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स आमच्या गोंयांत आसा स्पीकर सर हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां की हे जे अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स आसा इज देर एनी रेग्युलरायजेशन प्लॅन फॉर दीस अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स तांकां कितें रिटायरमेंट स्कीम केल्या सरकारान रिटायरमेंट बेनिफीट कितें आहा ती पेन्शन करची तांकां जनरल इन्शुरन्स कितें आसा जाल्यार सांगचें कित्याक तांकां ऑन ड्युटी डेथ जाली जाल्यार तांकां बेनिफीट कितें आसा ती सांगची मॅटर्निटी लीव कितें आसा जाल्यार ती सांगची हो म्हाजो पयलो प्रश्न आहा स्पीकर सर स्पीकर सर इन कॉम्प्रिहेन्सीव आन्सर आमी ऑनरेबल मेंबराक दिल्ले आसा आनी मेन म्हणजे कितें आसा तुमी ते रेग्युलरायजेशनचो जो विशय जो आहा ते सेंट्रल स्किमच्या अंडर आमी तांकां घेता आनी त्या सेंट्रल स्किमान कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ द स्टेट एंड सेंटर आसता आनी ते एक वेगळ्या तरेचे एक सिस्टमान ते बसयल्ले आसा देशभरान त्याच आदाराचेर आमी घेता पूण म्हाका दिसता की ह्या 2005 वर्सां तेंचे ऑनरेरियम वाडत वयता गेले लास्ट ऑनरेरियम वाडलेले 2021 वेगवेगळे एट स्टेट लेवल बी काय आमी बेनिफिट्स पावपाचो मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता गोंय एकूच अशें राज्य आसतलें ज्या राज्यान मुख्यमंत्री एकदां आमी व्हडलो एक कार्यक्रम केल्लो स्मृती इराणी आयिल्ली तेन्ना ती मंत्री आशिल्ली तेन्ना काय आमी कमिटमेंट्स तांकां दिल्ले आनी त्यो कमिटमेंट्स आमी ऑलरेडी फुलफील करपाच्या मार्गार आसा तुमी जे म्हणटा तांकां एक इन्शुरन्स वेगळ्या तरेचे बेनिफीट तेजेर लक्ष घालपाक कांयच हरकत ना पूण आमी जे कितें बेनिफिट्स तांकां दिल्या एन्ड वन टायम बेनिफीट बी जेन्ना रिटायर जाता तांकां वाडोवपाचो ह्याच सरकारान ते वाडयल्ले आसा मुख्यमंत्रीन तेन्ना आमी चर्चा करून मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान
ते वाडोवपाचो प्रयत्न केल्ले आसा पूण म्हाका तरी दिसता स्पिकर सर जर ऑनरेबल मेंबराक स्पेसिफीक कितें जर जाय तुमी जे विचारला एक गोश्ट आमी ऑलरेडी करपाचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा पूण तेज्या भायर जर आनी कितें करपाक जाय तेजी चर्चा करपाक कांयच हरकत ना. स्पीकर सर, जी अंगणवाडी ज्यो प्लेसीस आसा त्यो चडश्यो आमच्या गोंयांत रेंटेड आसा किंवा काही जाग्याचेर बिल्डिंगो बांदलेले बी आसा पण पूर्ण गोंयांत ह्यो बिल्डिंगो जावच्यो अशें हांव रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन आनी दुसरें म्हणजे ह्यो बिल्डिंगो ज्या जाग्यार बांदपाक जाय ह्यो ज्या जाग्यार सरकाराची जमीन ना जमीन घेवन सुद्दां सरकारान इनिशिएटीव घेवपाक जाय. काही जाग्याचेर आमी सरकारा कडेन जेन्ना विचारलां तेन्ना तुमी जागा दाखया म्हणटात पण अशें न्हू की जागा आमी दाखोवपाचो प्रश्न येवपाक जायना सरकारान ती जागा स्पॉट आउट करपाक जायना सरकारान ती दिवपाक जाय. आमचे कडेन गोंयांत जी रेव्हेन्यू लँड आसता कोमदात लँड आसता अशी अवेलेबल करून दिली जाल्यार त्यो जागा अवेलेबल जाल्या नंतर खंयच्याय स्किमी अंडर आमी बांदपाक लागून आमी इनिशिएटीव घेवपाक जाय अशें म्हाका हांगासर सजेस्ट करत दिसता स्पिकर सर. तशेंच स्पिकर सर स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबर श्री प्रेमेन शेटान जे सांगला ती सारकी गोष्ट खुबशे कडेन अंगणवाडीची परिस्थिती आमी प्रयत्न करीत आसता पण आमकां खुबशे लिमिटेशन येता आनी तेच हांव मुख्यमंत्री कडेन आतां चर्चा करतालो की राजस्थानान नंदगर म्हणून एक वेगळ्या तरेचे कन्सेप्ट हाडून क्लस्टर बेस त्यांनी हें केल्लें आसा. अख्ख्या राज्यान एक अंगणवाडीचें एक युनिफॉर्म मॉडेल सगळे कडेन केल्लें आसा पूण ते जमीन सरकाराची जमनीचेर तेणी करून तें घेतलेलें आसा आनी ते एक CSRच्या माध्यमांतल्यान बी एक मॉडेल सरकार आनी CSR. आतां जे ऑनरेबल मेंबर म्हणटा ते आमचे खुबशे कडेन रेंटेड प्रिमायसीस परिस्थिती आमकां थंय कठीण जाता ते मेंटेन करपाक आमचे सरकाराचे कायद्या प्रमाणे ते तरेचे पयशे आमी खर्च बी करूं शकना इन रेंटेड प्रिमायसीस आनी रेंटेड प्रिमायसिसांत तुमकां खबर आहा हांव सांगता आमचे डिपार्टमेंट खूब मेहनत करता प्रयत्न करता की प्रत्येक तुमच्या मतदारसंघान बी खुबशे कडेन तशें आहा रेंट बी ते कॅपिंग आसता बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ते कॅपिंग असल्या कारणान मागीर आमी तेजे वयर वचून रेंट दिवंक शकना आनी सेमी अर्बन एरिया वायज ते तशें डिस्ट्रिब्युशन जाल्लें आसा. हे जे रेंटेड प्रिमायसीस आनी जे कन्सेप्ट जो 1290 कितें तरी अंगणवाडी आमचे आसा ते अंगणवाडी बांदपाक घेतल्यार खुबशे कडेन जे रेंटेड प्रिमायसीस सरकारा कडेन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून म्हाका तरी दिसता की एक कन्सेप्ट एंड क्लस्टर बेस ते करपाची गरज आसा म्हणजे युनिफॉर्म सगळे कडेन व्हडल्यो काय बांदपाची गरज ना पूण जे खंय बऱ्यापैकी सोयी सुविधा भुरग्यांक आमी दिवंक शकता. रेंटेड प्रिमायसिसांत पयली परिस्थिती अशी आशिल्ली इवन ते टॉयलेटी बांदपाक कठीण आशिल्ली आनी ऑनगोईंग प्रोसेस हे आतांचेच प्रोसेस पयलींच्यान जे चल्लां पूण जे खंय आमी करूं शकले ते करपाक आमी हातीन घेतलेले आसा आनी कांय कडेन GSIDCन ऑलरेडी घेतल्या GSIDCन 18 घेतले पूण 18 जावचे ना ते कमीत कमी प्रत्येक मतदारसंघान हांव विनंती करता हावजान की प्रत्येक आमदाराक जेका दिसता की आपले मतदारसंघ जाय तुमी जर लँड आयडेंटिफाय केल्यार मागीर ते आमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून तेजेर आमी ते एक युनिफॉर्म ह्या क्लस्टर बेस जे राजस्थानान आमच्या सरकारान ते बांदून फुडें व्हेला त्याच आदाराचेर करपाक काय हरकत ना पण एक पॉलिसी डिसिजन सरकाराची घेवपाची गरज आसा आनी जे खंय तुमीच आयडेंटिफाय करून तुमकांच खबर आसतली की तुमच्या मतदारसंघान खंय खंय ह्या तरेचे लँड अवेलेबल आहा त्या तरेन आमी एक युनिफॉर्म मॉडेल आयडेंटिफाय करून जे ऑलरेडी एस्टॅब्लिश्ड मॉडेल आहा जे आमच्याच सरकारान 2-3 राज्यान ते इम्प्लिमेंट केला ते गोंय राज्यान बी इम्प्लिमेंट करपाक काय हरकत ना पण ते पॉलिसी डिसिजनाच्या आदाराचेर म्हाका दिसता की सरकारान करपाक जाय. स्पीकर सर, जे आन्सर माननीय मंत्र्यान दिल्या तेच्या बद्दल खुशी आसा पण स्पीकर सर एकूच सजेशन आसा जे कायदेशीर सोपस्कर करपाक जाय जे गव्हर्मेंट लँड मेळपाक लागून जे प्रयत्न करपाक जाय ते बेगीन म्हणजे आनी कमी पेपर वर्क जावन ते दिवचे अशें हांव माननीय मंत्र्याक सांगूंक सोदतां. तशेंच स्पीकर सर ICDS जे ऑफिसर्स आसता आमचे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वेगवेगळ्या केंद्रांचेर त्या ICDS ऑफिसरांक एक विनंती करची सरकारान की गांवोगावी ह्या बालवाडी सेंटरांचेर वयचे. आयज पयलींचे ऑफिसर वयताले पण आयज ते कमी जाल्ले आसा त्यामुळे ज्यो ICDS स्कीम ज्यो आसता इंडिकेटेड चायल्ड डेव्हलपमेंट ज्यो स्किम्स आसता त्यो प्रत्येक बालवाडीच्या केंद्राक कळना पण तांकां सुद्दां एनलायटन करपाक लागून ह्या गांवोगावी ह्याच्या ऑफिसरांनी वचून तांकां मातशें नॉलेजेबल करचें अशी एक विनंती करता. थँक्यू स्पीकर. स्पीकर सर ज्या तरेन आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाची एक्टिविटीज प्रत्येक मतदारसंघान वेगळे कडेन व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता त्याच तरेन म्हाका तरी दिसता की तुमी जे सजेशन केल्या की आमचे ऑफिसर आमचे मुख्य सेविका आसूं काय CDPO आसूं जे ICDSच्या ऑफिसरांक घेवन एक वेगळे तरेन प्रत्येक ऑनरेबल MLA घेवन
ते कॅम्प्स करपाचो आमचो प्रयत्न करपाक जाय ते करपाक हरकत ना. त्याच बरोबर लोकां कडेन कशें पावपाचें, महिलांचे कितें कितें विशय आहा त्यो विशय अड्रेस करपाक ह्याच तरेन आमी एक प्लॅन करून फूल एप्रील मेन हांव आयडेंटिफाय करून तुमच्या मतदारसंघांतल्यान आमी चालू करुया. नो प्रॉब्लेम. थँक्यू सर. येलो बटन आत गेला वचय. स्पीकर सर, आय वूड लायक टू समरायज. म्हाका दिसता डबल इंजीन म्हणलें जायना, ह्यो गोश्ट आजीसून न्हू, हे म्हाका दिसता आमदार जाचे पयलसून ही प्रॉब्लम आहाय. आनी टू समरायज, इट इज अ 7-point रिक्वायरमेंट. फर्स्ट इज यू नीड टू हॅव रिवायज्ड वेजीस. तुवें ते रिवायज ते पावना. हांव 7य पॉयंट सांगता. डबल इंजीन आहा म्हणटरी हे एक्सपेक्टेशन्स आहा तुज्यान ते करून हें करपा जायना. रिवायज्ड वेजीस जावपा जाय. जॉब रेग्युलरायजेशन एंड सेक्युरिटी, जॉब सेक्युरिटी. Number 2. Number 3rd is the retirement benefit. Number 4th is health insurance. Number 5 is paid leave. Okay, जाऊ ती maternity leave, जाऊ annual leave, sick leave. Number 6 is training and resource support. Very important. They have been employed long back in training. Continuous training जाय. ते training ना जाल्यार upgrade जावपा नाय अंगणवाडीज. आणि the last number 7 is workload reduction and additional staff. ह्यो 7 जरी तरी तुवें एक हितून बंडल करून जर तूं सॉल्व केले जाल्यार भुरगीं आज प्रायवेट वचपा नाय आनी आंगणवाडी वचपा लागतल्यो आनी ओवरऑल मॉडेल सारको जातलो. घुसपावपा गरज ना. म्हाका दिसता माय कलीग हेज ऑल्सो सिमिलरली सेड द सेम थिंग. दीस 7 थिंग्स, वेदर यू आर एबल टू डू इट इन दिस टर्म or what it is, or you are going to allow us to do it when we come during the next term. हे तुमी सांगचें. स्पीकर साहेब, मंत्र्यान आतां म्हणलें की ऑनरेरियम, हांव ताका ओगीच एक फिगर दिता. 0 to 10 years 5,500 आहा फॉर अंगणवाडी वर्कर्स, 6,000 फॉर 10 to 15 years, 8,000 फॉर 15 to 20 years, 10,000 फॉर 20 to 25 years, 12,000 फॉर 25 years and above. स्पीकर सर, हे कंपेर करूया. केरळान जर गेले, तुम्ही पयर केरळान गेल्ले, थंय 8,000 फॉर लेस देन 5 years, 8,500 अप टू 10 years, दिल्ली 8,220, तामिळनाडू 10,502, आंध्रा 7,000. स्पीकर सर, हाजेर क्लियर आहा की गोंयांत स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग हाय असून पसून अंगणवाडी वर्कराक ऑनरेरियम सारको मेळना. आनीक अंगणवाडी वर्कर विथ लेस देन 20 years एक्सपिरियन्स इज पेड लेस एज कम्पेर्ड टू द अदर स्टेट्स and in other high per capita states. Speaker sir, आता म्हाका क्लियर कट एश्युरन्स जाय, गव्हर्नमेंट हो इन्क्रीज करपाक चिंतलो काय ना. आमी आमची सॅलरी वाडयल्या, तांची सॅलरी वाडोवया, ऑनरेरियमूच म्हणटात ताका. Speaker sir, Honorable Bab Benzi, Honorable Member of the Assembly and Bab Vijay Satyasai have already made certain statements regarding the salary structure in different states. आमचे आयज जे नवे नवे जे गोष्टी जे सरकारान केल्ले आसा हे डबल इंजीन सरकाराच्या माध्यमांतल्यानूच जाल्यार बाब बेन्झीक सांगूंक सोदता. जाय ते सरकारां येवन गेली, पूण जे सरकारा इज ऑन गोईंग प्रोसेस एंड गव्हर्नन्स, ऑल ऑफ अस कीप ऑन सेइंग इट्स ऑन गोईंग प्रोसेस. आयज वॉट एवर यू हॅव सेड रिगार्डिंग द रेम्युनरेशन, वॉट एवर यू हॅव सेड ऑफ ट्रेनिंग, आय डोंट थिंक यू हॅव गॉन थ्रू द ओवरऑल. वी हॅव बीन रायट फ्रॉम डिफरंट टायप्स ऑफ ट्रेनिंग अँड ओरिएंटेशन we have been doing on a regular basis and we are getting expert. Now, I'll how do you compare your training module is correct? Just let's be genuine. You compare your training module correct, depends on how much students have increased in your Anganwadi. To training korita, but to Anganwadi halia. What is your justification? Please see, we are all educated here now. We have to give justification. To training korta, but to Anganwadi halia. That means your training is not sufficient, no? Fail module zalna. Yes, sir. तुझेच उलयता. तू सांगता ते काय गोष्टी न्हू, काय गोष्टी पॉइंट्स सारखे आसा. बट हे सदांच गेल्ले सगळे असेंब्ली तू सगळे सारखे जा म्हणटा, बट काय करूंक पावना. आनी तू कितली पाट सांगितला मुगे अंगणवाडी सारको कर, तू म्हणटा CSRचे करूया, ते CSRची रिजायना. फायनली भुरगीं वयताय, भुरगीं प्रायवेटा वयताय. Every time you are accepting answer दिवन but every time he is accepting the failures of the government but not reviving the Anganwadi. Same situation parat. Point of time accepted any kind of failure of government. You have to understand there is 1,292 centers. It is not humanly possible to do everything at one shot. There is budgetary allocation. Based on that budgetary allocation, you have to identify what are the priorities that we are doing, and we are doing it. Our department of WCD, right from every helper to the teachers, are doing an excellent job. Sir, the expectations have gone up.
if we are in a rented premises, a Government of India scheme, the department functions in certain norms. What Honorable Member Vijay Sardesai has said, that in certain states the salary structure may be different. And who is saying that we will not consider it? I was just telling the Honorable Chief Minister, the Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi ji, is of the opinion that this is one sector that needs to be given a lot of priority. So don't be surprised that suddenly you find everything what you are saying, all 7 points, there may be 10 points that are already insulated and come as an umbrella package because he's been working on it. But also we as a state government, whatever we did, तुवें सांगलें जर काय deficiencies आहा, हांव ना म्हणू शकना. आयज deficiencies आसा, ते deficiencies rule out करपाक खंय तरी टॉयलेट गेले, ल्हान भुरगे शिकता, थंय टॉयलेट अटॅच ना, हे सगळे मुख्यमंत्रीन आतां पयर परत हांवें मुख्यमंत्री GSIDC घेवचे हांवें विनंती केल्या. दोन्ही खाते मुख्यमंत्री कडेन म्हणजे PWD आनी जे पूण ते GSIDCंतल्यान केल्यार म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री ते योग्य तरेन आमी एक पॅकेज म्हणून सगळे कडेन मतदारसंघात एक बऱ्यापैकी अंगणवाडीचे सेंटर आमी डेव्हलप करून फास्ट ट्रॅकाचेर ते आमी फुडें व्हरूंक शकता. आनी तुवें जें सांगलें की कांय कडेन लोकांचे एक्सपेक्टेशन वाडल्या. People want a better quality of अंगणवाडी. एक्सपेक्टेशन वाढवलं ना, एक्सपेक्टेशन 10 वर्ष झाली तुझी. 10 वर्ष तुमगे अपग्रेड जाय ना, एक्सपेक्टेशन कोणाय वाढवलं ना. बांक दियाय मुठाय लोक, बांक चॉक दियाय मुठाय, तुक स्मार्ट बोर्ड्स दी म्हणून नाही, एक्सपेक्टेशन वाढवलं नाही. तुक ब्लॅक बोर्ड दी म्हणा, टॉयलेट्स दी म्हणलाय, एक्सपेक्टेशन वाढवलं नाही. स्पीकर सर, दिस डिस्कशन शुड लीड टू सम काइंड ऑफ एन एश्योरन्स की हे बजेटा तू 50% गोंयची अंगणवाडी अपग्रेड करतलो, प्रायव्हेटा भाशेन करतलो, हे एश्योरन्स दी की 50% ऑफ दिस. चल 50% को नाका, मुगे 7 अंगणवाडी आहे तेच पण एश्योरन्स दी. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 7 अंगणवाडीज पण करतलो म्हणून एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम देर. तू सगळी उलयता पूण कांयच फायनली अर्थ ना. गोल येवन सामको बेनावली आमकां व्हेले आता. बेनावलीचे तुजे पळयता हांव, बेनावलीचे पयले पळया, बेनावलीचे एक मॉडेल करून फुडें व्हरया आमी. Yes, next question, start question number 3. Speaker sir, start question number 3A. 3A. Speaker sir, as per the answer that has been supplied. Speaker sir, this is with regarding to the referral to GMC. And now, Speaker sir, first of all, I would like to make a statement that the health in Goa is a classic case of overdose of hardware crying for software. From the figures that we have seen, Speaker sir, कि last 5 years जोरीतोर आमी इंचाल्ले कि how many referrals have been made from CHC, PHC, South Goa District Hospital Ponda, 1,80,256 as per the data that is given to us. Speaker sir, आमी Annexure B, in Annexure B, I asked about the trend of the referrals that goes from South Goa District Hospital, Ponda, and North Goa. 2022 it was 3,885, increased to 4,442 in 23, increased to 4,739 in 24. If you look at North Goa, 4,570 in 22, increased to 5,278 in 23, increased to 7,326 in 24. And now 5C is a question that I had put on 6th August. And I had asked about the data of accidents. In the last 5 years, 15,842 accidents have happened and 900 people have lost their lives. 900 fatal accidents. Speaker sir, accident jenna jata, the closest nearby health center or the district hospital is taken into confidence with the number of ambulances. Ada, in this period of time, what has been seen, especially Kankod accident zala, जाल्यार हेल्थ सेंटराक वयतले, मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत वयतले, तेदो म्हळ्यार मागीर दे आर शिफ्टेड टू GMC. बाय द टायम द डॅमेज इज बीन डन फॉर द 4 hours golden period. Other Speaker sir, as per LAQ number 30, we had asked the Honorable Minister whether the standard in the district hospital are standard moda asta. What is the standard? Indian Public Health Standard. This is the standard. And as per this, he has answered that the Department of North Goa is equipped with the infrastructure. Now, Speaker sir, all particular J.I. Sangla, this is the Indian Public Health Standard, Volume 2. And I have gone in depth in this particular volume. And what I want to particularly place, ki when the Honorable Minister was a young boy, he was the Minister of the Congress Party, he was the Health Minister. आणि एक आमचो बाब दिगंबर कामत आल्लो, आता प्रश्न विचारता त्या वेळार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुकाय लागता. स्पीकर सर, जेन्ना
as per the Indian public health system, as Purmane, you go to annexure 9 and 10. As per that, you need to have a psychiatrist, a radiologist, a dermatologist, a cardiologist, a nephrologist. Speaker sir, as per the answer given by the Honorable Minister, when he says that this is as per the Indian public health standard, your answer says there is no ICU in North Goa, no CCU care, no CT scan, no neurology, cardiology, no center. When you go to South Goa, the same answer you say there is no urology, no neurology, no orthopedic departments. Speaker sir, MRI machine na. This is all that is required as per the Indian health standard. As per the manual, it is required. Other Speaker sir, no sufficient ambulances also. I would like to ask the Honorable Minister, very specific I will ask. When, as I said, when you were a young boy, you inaugurated that health minister, and you've been one of the longest standing health minister. Boy. Minute. And I made a big statement that you're still a young boy. And Because, actually, I appreciate it that a young boy is the leader of opposition in the state. He is looking young today and is looking young compared to before. When you were a young boy, you opened this hospital, and now it is a sorry state of affairs. Mugelo poilo supplementary padaha, to will you rename the district hospital into a primary health center? Because currently the way these hospitals are functioning, it is a primary health center. Will you rename this? Because it's very good that you want to come. As a leader of opposition, many times, I'll give you a word of caution. I was a health minister in your side also, and I'm health minister here today, and I must be the only fellow who has served as health minister for the longest period of time. So also, second thing, it's also a challenge. It is not easy on the chief minister also to continuously give that type of allotment which we expect. He will be very happy if he gives that type of allotment. But it's not easy. You have to look at all other verticals. To je sangta. No, specifically, will you rename? Already history sangli sagi. Indian public health standard. Will you rename it? To the public and Indian health standard चे म्हाका केन्ना सांगू नाका कित्याक म्हाका खबर आहा. And the public Indian health standards and तेजे पेक्षा चड वचून गोंय राज्यान आमी लोकां खातीर कितें करपाक म्हणून आमी फुडें सरले आनी आमी करता. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे जे आमचे ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन जे सांगता ते तशेंच नासता की इतलें सोंपें नासता की इतलें ओवरनायट हें करपाक. म्हाका हांव म्हणटा वेंजीन सांगलें तूं दर फावट सांगता. हांव तुमकां अश्युरन्स दिता की आतांच सांगतालें कार्डियाक आमी गोवा मेडिकल इज अ चॅलेंजींग. आमकां डॉक्टर केन्ना केन्ना ते रिटेन करपाक आमकां डिफिकल्ट जाता केन्ना केन्ना. आनी आमी हे जे साउथ गोवाचे जे उलयता ते ICU नाशिल्ली ते ICU आमी कमिशन केल्या. तेज्या भायर तूं जें सांगता ऑर्थोपेडीक एंड न्युरोलॉजी हे दोनीचेर काम चल्लां. वी आर लुकिंग आउट फॉर डॉक्टर्स. वी आर ऑल्सो लुकिंग आउट फ्रॉम गोवा मेडिकल कॉलेज वेदर वी कॅन प्लेस सम डॉक्टर्स देर. बट वी आर ऑलरेडी फायंडिंग द लोड on Goa Medical College very high. तू जे सांगता रिफरलाचे काणकोणचे ऑनरेबल स्पीकर is as the southernmost tip of the state. And he has his issues which are there. We are trying to see that whether we can actually. People are dying. Don't say that people are dying. Why people are dying? You look at the fact. It is as an opposition, it's your duty to raise. It's not my duty. No, it's your duty to raise that health sector is what our health sector is much better than other states in the country. And also, second thing, I'm not justifying it that from my side, I ultimately as a health minister, I have to ensure that your South Goa District Hospital is fully in a functional manner. You talked about referrals of North. North, the ICU is going to start shortly. Today, the referrals have gone down. Yesterday, 7,000. One minute. The ICU नाशिल्ले स्पीकर सर ICU आज बऱ्यापैकी चलता थंय साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. तेज्या पेक्षा सर तुमी एक्सिडंटाची उलयता. एक्सिडंटान आमकां फूल फ्लेज सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमी ऑर्थोपेडीक एंड न्युरोलॉजीचेर आमचें काम चल्लां. डॉक्टर आयडेंटिफाय करून कोण आमकां जॉइन करूं शकता. Honorable Chief Minister has already said that we can take them on contractual basis initially, and then we can so that we can set up a total center of excellence, and we are working on it. We have identified the space. We are also trying to see that the best of PNRC, pediatric neuro rehab, is being put there, which we have not been able to put successfully there. And also, it is many times patients that come there in a very, very critical care in terms of orthopedic accident in South Goa District Hospital. There was a doctor there in orthopedic in Ponda District Hospital. There was one doctor. And that guy used to take money underhand, as a result of which we had to dismiss him from government service. It's very easy to dismiss, but to get a person is very difficult. And what you are saying to rename is a primary, definitely it is not on the, you cannot, it doesn't qualify to be a primary health center. And कित्याक स्पीकर सर सांग ना 5 मिनटां त्यांनी 10 मिनटाचो इतिहास दिला. ताका 2 मिनटां हांव सांगता न्ही इंडियन हेल्थ सेंटरचे फुडें वचून आमी काम करता म्हणून.
हांवें तुजे हॉस्पिटलांत Speaker sir. एक मिनिट Okay, बरें. आय एक दुसरी मिनिट जाता, मातसो दुसरो सांग. supplementary. मातसो तूं जेन्ना लिडर ऑपोजिशन तुमी म्हणजे दोगूय म्हणटा तो फुडले फावट आमी येवन करतले म्हणून अरे आमी इतले बेगीन वचपाचें ना मातसो राव मातसो 2 मिनटां फुडल्या फावट बी एम येता सरकार घडयता हांगाच नाल्यार तुमी येतले अरे, सरकार Speaker घडोवपाक sir, ते आनी चिंता Speaker करूं sir, नाका एक मातसो point, राव see, अरे health एक मिनिट minister हांव हांगा उलयतां divert करपाक उलोवंक master करीत जाला. तुमचे Divert लिडर करपाक ऑपोजिशनान master जाला. सांगपाक जाय अरे, दिल की answer. बरें, दुसरो जाता supplementary. दुसरो supplementary जाता. राव मातसो उलयता हांव. अरे हां तू कितें गुणायता ना, हांव गुणायता मातशें राव, बोस मरे तूं. You are not answering. अरे उत्तर दिवंक ना बसो कित्याक तूं आ- बस 4 मिनटं जालो गुणायता. हेका पयलीं क्लॅरिफाय दिता हे जे लूज स्टेटमेंट जेन्ना करता आमी सब्जेक्टार उलोवंक जाय तुम्ही जेन्ना राजकारण मातशें भितर घुवन राजकारणाचेर आमी येवन केल्यार अरे आमी येवन केल्यार तुमी येतले न्हू रे सरकार घडोवपाक तुमी आनी खंय रावता एक सायडीक तुमी केन्ना चिंतला तुमी अर्दे हांगा तुमचेच स्पीकर सर सो आना बरें बरें राव तुझा प्रश्न Speaker sir, Anna, you didn't answer whether Ranji Vegas, basically second हांव तुजो उलोवपाक सोदतां स्पीकर सर फर्स्ट ऑफ ऑल रिफरल वाडटा एक्सिडंट जाताय लोक मोताय तुगेले गांवचे मोताय आमगेले गांवचे मोताय बेसिकली that 4 hours period because they cannot possibly thrombolize a stroke patient or sorry a patient with accident he has to be seen there's no neurologist basically to go 1 minute speaker sir I'm on my point feet of order on member should be very first before he says that Because sir, I'm on my feet. You raise your point of order after I finish. Speaker Because sir, not thrombolized. Best कितें thrombolized Speaker sir, Speaker sir, एक minute सांगता. Anna, Speaker sir, jenna it looks like there is a shortage of staff, of doctors, technicians, Solution दी ambulances, medicines, beds, bed sheets. Solution तुम काढू जाय. तू नाल्यार तू एशियो. तू लीडर ऑपोजिशन Speaker sir, solution तुज्यान जायना जाल्यार मागीर आनी कोण दितो यू आर द हेल्थ मिनिस्टर स्पीकर सर सजेशन एक तरी दी Speaker sir, LAQ Siant, the Honorable Minister has said, and this we are getting from 2022. Your procurement of CT scan is under process in Mapsa and Ponda. Your human resources is under process in Ponda. Posting of MRI machine is under process in MRI is a basic tool that a doctor uses. Speaker sir, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत साऊथ गोवात एक नेफ्रोलॉजिस्ट आहा अपोलो विक्टराक सोमना एक पुसा येता हे तेगेले आन्सर कार्डिओलॉजिस्ट एक सोमना एक पुसा येता साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत दोन्ही फ्लोर थिंगा एम्प्टी आहाय ऑर्थोपेडिक कंसल्टंट ना ऑर्थोपेडिक सर्जन डजंट परफॉर्म दी ऑपरेशन्स इन द नाईट नो न्यूरोलॉजिस्ट इज देयर टू बेसिकली गाईड अ स्ट्रोक पेशंट नो कॅट लॅब बजेटान आतां हेच मुखारूय आहला खबर ना म्हाका कॅट लॅब घातलो म्हणून सांगतालो नो कॅट लॅब OPD timings are till 1 p.m. After 1 p.m. in the district hospital, it has to be at least 5. 4 o'clock. Speaker, no, it shuts at 1. So that is what when I said it turns into a health center. Speaker, sir, there is tremendous load on the doctors. I'm not blaming the doctors; they're doing their best. Now, Speaker, sir, I would like to know why is this not happening? Anna, the Honorable MS has written a letter to your department saying that there is overburden on infrastructure, the casualty, there are only 2 CMOs, inadequate surgical support, overworking medical superintendent, promotion of doctors are not done, building a maintenance April 24 तारखे बंद झाला as per GSID. AMC गेला. It also went to the extent कि Honorable Kurtorim MLA, he wrote to you, and to the Chief Minister, I'm reading his letter, it is the annexure, he wrote that Honorable Chief Minister to say that the fully operational Kormukine South Goa District Hospital, this will help the BJP to rest the South Goa Lok Sabha seat. हे लेटराचे बरयले ताणे स्पीकर ते साउथ गोवा गेले नॉर्थ गोवा वयतले माय क्वेश्चन द ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आर यू डूइंग दिस बिकॉज यू वांट टू गेट अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और nursing college? He says one, we will not allow in South Goa. Are you allowing? We will protest. This was not built with that particular. Sir, he is going on to. Let's stick to this referral and let's stick about the South Goa District Hospital. Just we have already before the elections tied up with the Government of India undertaking called HLL. We are wanting to revive the HLL proposal because HLL is working very actively in Assam plus the states. And now Speaker sir कितें जाला की ते सगळे प्रोक्युरमेंट करून ते आमकां दिता ते टेक्निकल स्टाफ बी चलोवपाक आमकां दितले आमकां ह्या गोष्टी केल्यार म्हाका दिसता की MRI CT स्कॅन आनी हे सगळे एक्सरे प्रत्येक PHC CHC आनी हब एंड स्पोक मॉडेलाच्या माध्यमांतल्यान
हे आम्ही करू शकतले ते घेवपाक ऑलरेडी प्रोसेस केला People are फायल घाल dying. People are dying because of that 4-hour accident. People are shifting to GMC. Work on it. प्रश्नकाल हांगा सोंपता. युरोवर श्री युरिया लेमन. Fear and anxiety in the minds of the tourism stakeholders, taxi owners, hoteliers, and other related businesses, and the people of South Goa in general, as regards to the recent announcement by national carrier Air India that is shifting its international operations from Dabolim to Manohar International Airport at Mopa. Since the commissioning of Manohar International Airport, many airline companies have shifted from Dabolim to Mopa. And this trend is going. Speaker sir, till August 5th, 2024, 3 flight operators have shifted their operations from the Goa International Airport at Dabolim to Manohar International Airport at Mopa. And the trend is continuing. Despite appeals, government has failed to stop the shifting of airlines from Dabolim to Mopa. Speaker sir, this move will have a significant impact on the tourism industry in South Goa. There is fear among the stakeholders and people that Dabolim Airport will be shut to help Manohar International Airport's growth. Speaker sir, Dabolim Airport was dying a slow death and was on a ventilator, and now this currently government is removing and killing it. Speaker sir, what is surprising is LAQ 184 dated 24th March 2025. Maka jo ek LAQ dila, Speaker sir, in a letter to the Chief Minister dated 26 September, the Minister for Civil Aviation, Jyotiraditya Scindia, has said, I'll read the paragraph. However, in order to retain flights from Dabolim, the Airport Authority of India has announced incentives for the airlines. Further, in view of communication, this ministry has sensitized the airlines about your concerns regarding shifting operations from Dabolim to Mopa. The government has provided an environment for growth of the civil aviation sector, but it does not interfere with operational plan of the airlines. As Munne, whatever we spoke, Dabolim is turning into a ghost airport. The government cannot help, nor can the double engine help. Because sir, the civil aviation minister and clear sangla आत धुयलय आपणाच्यान काय करू जायना म्हणून ओ आन्सर म्हाका ह्या पत्रान मेळा जे मुखेलमंत्रीक त्यान पत्र बरयल्लें हेजेर म्हाका दिसता हो गंभीर इश्यू आहा. This seems to be a business model now that and Dabolim will surely become a ghost airport. श्री विजय सरदेसाई. Fear and anxiety in the minds of the other backward classes due to deprivation of socio-economic benefits in Goa due to incorrect and inadequate population data for more than a decade. Speaker sir, OBC म्हळ्यार 19 जाती आहात, मेनली भंडारी समाज घेऊन ते ऑलमोस्ट 50% ऑफ गोंय आहा. कास्ट बेस्ड सेन्सस म्हणतो गेलो लास्ट ओबीसी खातीर 2011 जाल्लो. स्पीकर सर, एक्युरेट रिप्रेझेंटेशन ओबीसीचे गव्हर्मेंट स्किमांनी, वेलफेअर प्रोग्रामांनी, पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन आनी तांकां अपलिफ्टमेंट आनी सोशियो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट करपाक गरज आसता. खूब टायम गेल्लो आहा लास्ट सेन्सस जावन. म्हणटकर म्हाका दिसता स्पीकर सर की एक फ्रेश सेन्सस जावचो, better planning, targeted benefits and better implementation of welfare schemes for OBC community. हे principle of social justice आणि inclusivity म्हणून आमचे जे संविधानान आसा ताजे बरोबर अलायन जाता. स्पीकर सर, हांव सरकारा कडेन मागता की तांणी OBC कास्ट सेन्सस जावपा खातीर इमिजिएट स्टेप घेवचे आनी म्हाका मंत्र्या कडच्यान एश्युरन्स जाय हाजे खातीर. श्री शंकर बामणकर. अरे दिवन न्ही एश्युरन्स कोण दिताले पळोवया न्ही. OBC नाका तुमकां आतां, हांव ओबीसी न्ही. ओबीसी खातीर कितलो मोग घालो तो ओबीसी दितो. हा स्पीकर सर, ओबीसीचे खास सेन्सस दिता हो ना ते सांगून न्ही. 50% गोंयची जनता दी आनी कांय कोणूच उलयना म्हळ्यार कितें सर, नोटेड. शंकर बामणकर. Attention of the House is drawn to the plight of the people of Mormugao constituency, especially the residents of areas such as Destero, Rumdawada, JT, Bogda, Bharat Lane, Sada and Harper, as this area highly prone to landslides. In the past, many landslides have taken place in this area during monsoon. There are many proposals under disaster management to restore this landslide area with measures such as construction of retaining wall, rock buildings, stabilization of slope, etc.
Further, there are many landslide prone area posing high risk to the life and property are indefinite and placed before the disaster management. As every monsoon, the people in the area live in fear. But till that, this proposal are pending before the authority. People fear that if timely measures are not taken, then there would be disaster as the next monsoon are fast approaching. Step government intend to take in this regard. सर सगळी केसीस पेंडिंग आसा सर डिझास्टर मॅनेजमेंट एक केस पास जावन सर गेल्या मनसुनान लँडस्लायड जाल्ले मातशें सर ऑन प्रायोरिटी Revenge Vegas. Because sir, I would like to bring to the notice की हे जे 0 hour आम जे उलयता हिंगा, it is to address the issue so that the matter is sorted, no speaker sir. हेच 0 hour होच topic 2nd August 2023 I raise केला. 1st August 2024 I raise केला. 7th February 2025 I raise केला. परत I am bringing it on 24th of March 2025. I've got assurances, I've discussed this with the PWD, but अजून काम sort out जायना. So what is the meaning of the entire whole thing? Fear and anxiety in the minds of locals due to the fact that work towards the culvert at Mercado Mall in Benaulim near Khareban had started and due to technical faults was stopped, due to which it has become an accident prone area. From 2023 August till today, nothing has been done to that. Parat येऊन वयताय. But solution is to break ती mistake केली ती मोडपा जाय आणि ते मोडून ने बांधपा जाय. हे is the solution. Similarly, water accumulates at the turn near Holy Trinity Church. एक deep turn हा. थिंग उदक वता आणि more than 50% of the road is covered. थिंग एक cross drainage बांधपा जाय. थिंग NOC गरज ना, कांय गरज ना. हे 2023 आसून उलयता हांव. And a cross drainage or other measures need to be taken to avoid accidents during monsoon near the Holy Trinity Church. And the road to Benaulim Beach, Benaulim Main Beach Road has developed a crack and high probability that road will get split into two halves and the access to the beach will be gone. So ye आज हिंग उलयता ते आमी capital expenses the PWD should take it up on sumoto. एक पाटी सांगेल म्हणटरी हेज मुगे letter नाका काय नाका. As a MLA speaking here itself is that this is priority. So I request assurance that before 2025 monsoon, यो तीन वस्तू बारीक वस्तू address जाच्यो and it should not get prolonged for the next session. Yes, okay. Noted, Speaker, sir. Mention it. Speaker, sir, proposed mall project at World Heritage Site in Old Goa. Speaker, sir, the attention of the House is drawn on the proposed mall project near the Basilica of Bom Jesus, situated at the Old Heritage Site in Old Goa. Citizens across Goa fear that the government is failing to safeguard our heritage sites in the name of development. It is also noted that the construction is not permitted within 100 meters of heritage site. In this regard, what steps does the government intend to take to halt the proposed mall project at Old Goa and ensure the identity and sanctity of Basilica of Bom Jesus remains preserved? Speaker, sir, this is not the first project. हेच्या पयलीं थिंग बोंगलो काळा अजून तो आहा तेजे बोंगलाचे कांय डिसिजन जालें ना. आतां न्यू प्रोजेक्ट येता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता 40 40 आमदार उबे रावतले आनी म्हणटले हो प्रोजेक्ट थिंग नाका आनी स्पेशली दीस मॉल म्हाका दिसता देवा तरी भिवपा जाय आमी आनी हो प्रोजेक्ट ताबडतोब आय नीड एश्युरन्स एंड से दॅट दीस मॉल वॉट एवर प्रोजेक्ट काल हजारान लोक येला हेजे मुखार लाखान लोक येतलो. स्पीकर सर, देवा तरी भियाय आनी हो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता वी हॅव टू स्टॉप एट यू मेक अ स्टेटमेंट. एक मिनिट कॉलिंग अटेन्शन आयला फाल्यां दितलो. Because sir, calling attention म्हाका आयिल्लें आसा फाल्यां म्हाका दिसता हावजान येतलें. आय विल रिप्लाय एप्रोप्रिएटली विथ ऑल डिटेल्स. Yes. Shri Cruz Silva. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of residents of Verli, Kumyabad, Baradi, Rangali, Poklivado, due to the alarming increase in accidents, disruption and damage to public and private property caused by the heavy vehicle traffic transporting machinery for ONGC passing through this area. I urge the authorities to impose a ban on the movement of these heavy vehicles to the affected routes and to consider diverting them via Kunkolim, Barli, Fatwatma ONGC route. This is better equipped to handle such traffic. Speaker, sir, Verli to Betul road आता 4 meter road आता ही heavy vehicles येतात height ओडली तिका पोल डॅमेज करता लायटीची वायर ओडयताय मागीर ती ट्रॅफिक जॅम करता
आनी त्या थिंगा वचना थिंगा जाय कन्फ्युजन जाता थिंगा तो ट्रॅफिक हे हेवी व्हेकल्स थिंगा बंद करपाक जाय थिंगा आतां ट्युरिस्टांचे सामकी लायन लागल्या आनी थिंगा स्पीडूय लिमीट ना ते 4 मिटर रोडाचेर येतले ट्रॅफिक जाल्लो हे हेवी व्हेकल आहा ते लास्ट टायम ते केल्ले कुंकोली हिंगा चिंचणी जंक्शनाचेर सोन ते डायवर्ट करताले पूण ते आतां गुगलाचेर चोयता आनी हे सायडीन येताय सो हांव म्हाका हें सगळें ट्रॅफिक हेवी येता कुंकोलीच्या थिंगा रोड सगळो बरो आहा थिंगा डायवर्ट करचें ना. येस श्री कृष्ण साळकर. Sir, fear and anxiety in the minds of people of Vasco constituency regarding digging of roads due to work of underground cabling. The pollution that has caused due to this work causing inconvenience to the resident, pedestrians as well as motorists. With monsoon fast approaching, reinstatement of all these roads needs to be taken on priority. Also, I would request Honorable CM की आम्ही proposal move केला तसो पावस रोखडो येता आनी परत एकदा ते किओस जावचो म्हणून मुख्यमंत्र्यान शॉर्ट टेंडर काडून कितेंय काडून ते जाता इतले बेगीन ते रस्ते रिइन्स्टेट करपाक हातान घेवचे. तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टर इलेक्ट्रिसिटी तांकांय मागता की थोडें काम तुमचें पेंडींग उरलां मातशें स्लो आसा तें मातशें स्पीडअप करचें. पावसा पयलीं तरी सिटी एरिया टोटल अंडरग्रावंड जावपाक मदत जातली. श्री एलेक्स लॉरेन्स. Speaker, sir. It's about program worked out for repay of deposits remain in society, especially banks which have gone for liquidation. Speaker, sir, it was assured in the House that the government would look after. Therefore, fear and anxiety in the minds that the government would look after the payments as far as banks that have gone for liquidation as well as some other banks, other credit societies. Fear and anxiety in the minds of shareholders and depositors of the Visionary Urban Cooperative Credit Society, Margaon Urban Cooperative Society, Mapsa Urban Cooperative Society. Since their hard-earned money and savings have been unpaid with the said bank or societies for many years, there are slim chances of getting the same back for no fault of them or other fault of the bank or societies of various reasons that have gone for liquidation. The action the government intends to take. Speaker, sir, I would like to call upon the attention of the House or rather government that we should look after this and a solution should be reached out. Thank you, Speaker, sir. Dr. Chanaka Chitte. Speaker, sir, the attention of the House is drawn due to rising apprehension in people residing and using residential, commercial and government structure in the mining lease area, as they are unable to seek a proper NOC from government authorities to conduct any structural repair or modification to their existing building. The step the government has undertaken for making the life easy of all such reasons. Also, people are worried about their house and temples and other structures in the lease area. What step government has taken till today to remove these structures from the lease area? Yes. Speaker, sir. CM sir, लीज एरियन हाऊसेस आणि हे आसा अजूनही खूप बोवाळ चालू आसा खास करून मुळगांव बी तसे इतके की लोकांचे रोज मिटिंगे बी असता मातशे हातून लक्ष घालात सर तुम्ही. स्पीकर सर नोटेड. येस. श्रीमती जेनिफर मनसरत. जेनिफर मनसरत. ऑन झालं. Zero words. Speaker, sir, I'd like to call the attention of the Honourable Minister to the plight of the residents living in Talegaon constituency due to the acute water shortage and of water supply, especially in the areas of Aiwao, Eugene, Morod, Borbat, Oitian, Orchel and areas of Donopaul as well. Speaker, sir, I've made a mention of this many times, and still Talegaon falls towards the end of the distribution line. I would like Honourable Minister to please look into this matter with earnest and find a solution to this problem. Yes. Sri Ruza Fernandez. Due to the stagnation of water near the Ubadando fields, what steps the government has taken to resolve the same? Speaker, sir, आमच्या अंडरपास जो आमचो बोंद विरार सान आमी
नियाजाकोणे अंडरपास आहा थिंगासर एक ओल्ड आमचो कल्वट आसलो आमच्या बोंदीर रोडाक एंड जाता पळय थिंगा आनी कितें जालें जेन्ना तो हायवे बांदलो आनी मागीर तो सर्वीस रोड बांदलो हायवेक तेन्ना तो आर्क कल्वट आमचो पुरवलो आनी पोंदाक गेलो आनी हो पुरवलेल्या कारणान कितें जालां हें उदीक आमचे उब्या दांड्यार जे लोक रावताले ते उब्या दांड्यार थिंगा शेतां आहा शेताचें उदीक मानशेक वचोंक जाय हें मानशेक वचोना कित्याक थंय चॉकअप जालेलें आहा आनी तितलेंच न्हू खुबशीं घरां आमची तोयाक तेंकोन आसली आनी थिंगा ऑलरेडी ते वाव आसले आतां हो सर्वीस रोड सारको घरांक तेंकला आनी हे पळय उदकाचे वाव आसले ते मानशेक वयताले हे सगळे चॉकअप जाले आनी थिंगा गरज आहा व्हडलो कल्वट बांदपाक 4 मिटर रुंदी कित्याक थिंगासर आमची ओल्ड आमची पायपलायन आहा मेजर पायपलायन आहा तशेंच ट्रान्सफॉर्मराची वायर गेलेली आहा तेका लागून व्हडलो तर कल्वट बांदीत जाल्यार सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जातले आनी हांव थँक्यू म्हणटा ऑनरेबल आमच्या सीएमाक ऑलरेडी आमचे 3 व्हडले कल्वट बांदून आमचे हाफ प्रॉब्लम सॉल्व केलेले आहा आनी होय तर प्रॉब्लम सॉल्व जालो जाल्यार सगळे आमचे प्रॉब्लम आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सॉल्व जातले थँक्यू स्पीकर सर येस श्री विनेश बोरकर Speaker sir, fear and anxiety amongst private bus owners that their long pending demands for fuel and insurance subsidies are still not met by the transport department, and they feel that the government is intentionally trying to shut down their business as there is no budget allocated for these subsidies. Steps the department will take to ensure that their demands are fulfilled. Speaker sir, हे जे प्रायवेट बस ओनर्स जे आसा त्यांचो डिमांड आसा की फ्युअल सबसिडी तांकां मेळची म्हणून आनी हेजे पयलूय खुबसो डिमांड केल्लो आसा आतां सरकार म्हणटा की अंत्योदया तत्व आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय आतां स्वयंपूर्ण करतले काय तांकां रसातळाक म्हणजे घरा बसयतले हो प्रश्न पडटा सो सीएमान म्हाका दिसता तेंचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी तांकां जो धंदो आसा तेंचो जो धंदो सद्याक करता कितलेच जाणांचे धंदे बंद पडले हेंचोय धंदो नाल्यार बंद पडटलो. सभागृह मुखार दवरता सर्गेत श्री लहू मामलेदार गोंयचे नवे विधानसभेत फोंडा मतदारसंघाचे आदले आमदार हांकां मरण आयले आसा. सर्गेत श्री पंडीत प्रभाकर कारेकर गोंयचे नामनेचे हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायक आनी गोमंत भूषण पुरस्कार मेळिल्ले हांकां मरण आयले आसा. सर्गेत श्री आचार्य सत्येंद्र दास अयोध्येंतल्या राम मंदिराचे मुखेली पुजारी हांकां मरण आयले आसा. सर्गेत श्री दत्ता भिकाजी नायक प्रख्यात लेखक आनी समाजसेवक हांकां मरण आयले आसा. सर्गेत श्री संतोबा देसाय आदले DYSP वेवसायीक आनी समाजसेवक हांकां मरण आयिल्ले आसा. सर्गेत श्री जॉर्ज फोरमन सर्वोत्कृष्ट बॉक्सिंग खेळगडे हांकां मरण आयिल्ले आसा. येस Especially to add the name of Ramesh Salim Khan, ex-mayor of Pune, mention to be added in the list. Yes, okay. Add कर. शोक प्रस्ताव सभागृहात मानून घेवचे. शोक प्रस्ताव सभागृहात मानून घेतले ह्या सभागृहाचे भावना तांच्या कुटुंबापर्यंत पावचे त्या खातीर आमी 1 मिनिट तांकां स्तब्धता बसून घ्या. अभिनयाचे प्रस्ताव सभागृहामध्ये दवरतात. हे सभागृह नासा अंतराळवीर सुनीता विलियम्स आनी बुच विल्मोर हांणी अंतराळांतले आपले मिशन यशस्वीपणान पुराय करून पृथ्वीचेर सुरक्षीतपणान परत आयले खातीर तांचे आमी अभिनंदन करतात. श्री वरुण आर्बुलकर हांकां गोंयांतल्या रशियन फेडरेशनांतल्या नामांकन काउन्सिलपद प्रदान केल्ले खातीर तांचे अभिनंदन करता. भारतीय क्रिकेट पंगडांक चॅम्पियनशीप ट्रॉफी 2025 जिंकून देशाचें नांव उंचावेर व्हेल्ले खातीर आनी
संवसारांतल्या भारतीयांक अभिमान करपा खातीर एक घडणूक घडल्या तांचे अभिनंदन करता. श्री रोहन गांव देसाय गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव हे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडियाचे BCCIचे जोड सचिव म्हणून निवडणूक आयिल्ले खातीर आनी वुमन्स प्रिमियर लीग समितीचे नेत्यांचे आस्पाव जाल्ले खातीर तांचे अभिनंदन करता. रुद्रेश्वर पणजी हांकां मिडिया ह्या मराठी नाटकाक महाराष्ट्र सरकारच्या सांस्कृतिक वेव्हार खात्यान आयोजीत केल्ल्या 63व्या हौसी मराठी नाट्य स्पर्धेत पयलें इनाम फावो जालें आनी ह्या नाटकाक उत्कृश्ट दिग्दर्शकाचे पयलें इनाम श्री गंगाराम उर्फ सतीश नार्वेकर, उत्कृश्ट अभियंत्याचे आरोग्य पदक वैष्णवी पै काकोडे, उत्कृश्ट नेपथ्याचे तिसरे इनाम योगेश कापडी, रंगभूषेंतले पयलें इनाम एकनाथ नायक आनी अभिनयाचे उमेद वाडोवपी इनाम मनोजा नार्वेकर लोकर हांकां फावो जालें. ह्या नाटकाक कला अकादमी गोवा आयोजीत नाट्य स्पर्धेंत लेगीत पयलें इनाम फावो जालें आनी हेर वैयक्तीक इनामां फावो जालीं ते खातीर आमी तांचें अभिनंदन करता. श्री शरद रायकार लोकसभेत पयलेच खेपे कोंकणी संसदीय दुभाशी म्हणून निवडणूक जाल्ले खातीर तांचें अभिनंदन करता. कुमारी साक्षी काळे दिल्ली पॅरा एथलेटीक चॅम्पियनशिपाक भांगर पदक जिंकले खातीर तांकां अभिनंदन करता. स्पीकर सर, येस, आम्ही एक कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन मूव केल्लें अबाउट बा वेन्झी विएगस फॉर बीइंग ऑनर्ड विथ द प्रेस्टिजियस मॅरिटायम इंडस्ट्री एस्टीम्ड सागर रत्ना अवॉर्ड मिनिंग ज्युवेल ऑफ द सी फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड मॅरिटायम एडवोकेसी एंड लिडरशिप and creating history for being the only master mariner in Indian shipping to become a member of the Legislative Assembly. हे माचे ऍड करता. आनी कोण केल्लो? कॉंग्रॅच्युलेशन्स. कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन्स ऍड करपाची परवानगी दिवची. श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाय जे फर्स्ट टुरिझम डायरेक्टर आशिल्ले आनी ताका प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवॉर्ड मेळ्ळा फॉर अ पायवटल रोल इन गोवाज लिबरेशन फ्रॉम पोर्चुगीज कॉलोनियल रूल. येस, तिजो मिस्टर आशिल्लो, ती नाशिल्ली. ना तिका दिला. तिका दिला. मागीर मुकेश थळी जाका प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवॉर्ड मेळ्ळो फॉर हिज बुक रंग तरंग. मागीर मलायका वाज फॉर विनिंग UWE वायल्ड स्क्रीन पांडा अवॉर्ड फॉर अ डॉक्युमेंटरी सॅक्रिफायस झोन ऑन इम्पॅक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन अँड वल्नरेबल कम्युनिटीज. मागीर शुभनम देबनाथ, आकांक्षा सालुंके आनी भुवनेश्वरी जाधव हांकां तिगूय जाणांक गोल्ड मेडल मेळिल्लें. स्पीकर ऑन द 30th नॅशनल गेम्स ऑफ उत्तराखंड इन वेरियस फिल्ड्स. एकट्याक मेळ्ळें ट्रेडिशनल योगासना, दुसऱ्याक मेळ्ळें स्कॉश आनी तिसऱ्याक मेळ्ळें कलरी पयट्टू. Arman Kulaso, football coach, being the first Goan to win the Dronacharya Lifetime Achievement Award for his stellar contributions to Indian football. And congratulations to our young cricketing divas who have won the ICC Women's Under-19 T20 World Cup, defeating South Africa following a phenomenal unbeaten streak throughout the tournament. हे मातशें ऍड करपाचें. येस, ऍड करूया, ऍड करता. अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृहात मानून घेवचे. अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृहात मानून घेतले. हे प्रस्ताव तांकां आमी जाणून घेवया. पेपर्स माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's list of business. कंटेम्पररी मंत्री श्री विश्वजित राणे. Sir, I lay on the table papers shown against my name in today's list of business. माननीय मंत्री नीलकंठ हाळुंकर. Sir, I lay on the table the papers shown against I lay. name in the today's list of business. येस. माननीय मंत्री आतंसु मंत्रात. Yes, sir. I lay on the table papers shown against my name in today's list of business. माननीय मंत्री श्री रामकृष्ण धवळीकर. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's list of business. Calling attention श्री आमदार श्री युरिया लिमा, विजय सरदेसाई, क्रूज सिल्वा, वेन्झी वेगस, एल्टन डिकोस्टा, कार्लोस फेर्रानी, निलक्षित. मांडू. एकाक बंद Because of fear and anxiety in the minds of the people all over Goa due to shortage of water resulting in no supply or irregular supply of water across Goa, the steps the government intends to take in this regard. तू उलोवपाक सुरू कर न्ही. हांव आन्सर वाचता. ओके, Answer दिवपाचें. आन्सर Circulate कर माझे. सर्कुलेट कर.
Circular Kata, in the state of Goa, all the areas provided with a potable water supply and there is no acute shortage except during the maintenance work taken place in case of the pipe leakage is mostly caused due to the ongoing works of laying the utilities and a bridge of the Tilari Canal. WRD has already taken up the various measures as required to ensure the raw water availability, especially in the North Goa, and also the alternate arrangement of the raw water is also initiated. For the benefit of the consumer of the state and considering the growth in industry and trade and influx of the migrant population and the rise in the local population, efforts are being made and to meet the future demand. The department has taken up the augmentation of the water supply scheme and construction of the new water treatment plant and totaling 248 MLD is listed below, and along with the reservoirs, convey and distribution pipeline. Replacement of the old and aged pipeline in the phased manner is also be taken up on the priority the improvement of the water supply in the state. Column Sakal Jila. Okay. At present, the supply levels are much higher than the prescribed norms of the Government of India. The department is also striving to minimize the losses and maximize the utilization of the treated water resource. Additionally, the department has implemented the smart monitoring system for the real-time monitoring of the water supply scheme. This will help to optimize the water distribution network, detect and repair the leakage promptly, and identify the opportunities for effectively improvement. In order to achieve the proper water supply for our state, it is necessary to improve not only the water supply system facilities, but also to improve the knowledge and understanding of the wise water use to get adequate water tariff. Keeping above in mind, the PWD is continuously investing in upgrading the modernizing of our treatment facilities, distribution networks and the storage system. And with the above measures in place, the proper and sufficient water supply is maintained in the state. उलट मी Only 2 minutes. नाही 10 मिनिटांनी सोपे आहेत म्हणजे 15 मिनिटात 2 मिनटां 15 मिनिट 15 ते 20 मिनिट उदका प्रश्न तुगे काणकोण उदो येता बिकॉज काणकोण उदो येता बिकॉज आज जो कॉलिंग अटेंशन हांव खूब म्हत्वाचो इट इज बेसिकली वॉटर स्कॅसिटी अक्रॉस द स्टेट आनी आज जरी तर चोयल्यार इट हॅज रीच्ड एन अलार्मिंग proportion and an urgent attention is required. हो सरकाराचो लक्ष सुरवातेक सांगताले 24/7 24/7 उदो दितले म्हणून जे म्हाका दिसता बाब सुदीन ढवळीकराचें स्वप्न आशिल्लें ते मागीर खातें बाब निलेश काब्रालाकर दिलें ते तो म्हणटालो 8 वर मेळटले म्हणून आतां गेले ते सेशनाक आमचो मुखेलमंत्री म्हणूं लागलो 4 वर मेळटले आतां ते 4 वर पासून स्पीकर सर is gone to 2 hours. This is as per fact. And that's because, sir, Jenna goinchi carrying capacity जावपाक जाय. This is a very important issue. Today, the way there has to be a scientific study to determine Goa's carrying capacity. उमके वाड्यान कितले उदो लागता, उमके गांवांत कितले उदो लागता, उमके कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले उदो लागता. Shortage kitli asa. Based on that, there has to be planning and there has to be development. Pun Speaker sir, the way this government is turning Goa into a concrete jungle, they are not interested in resolving the issues of water of the common man. Speaker sir, a comprehensive approach aspak jayo that will help us basically to understand our state's ecological limits. नाला वायनाड जाल ते भाशे हिंगा गोंयचे हाल जातले. You need to have divisive, effective strategies basically to mitigate this problem. And this is only going to happen, Speaker sir, if this scientific study, Anik, you have to focus, Speaker sir, ki umke udo umke jay म्हणून. सरकाराकडे ते फिगर नाही. आज ज्या पद्धतीन मेगा प्रोजेक्ट जाता भूतानिमो एक्झाम्पल साधारण 800 फ्लॅट एक फ्लॅटाक एक स्विमिंग पूल 800 लोक म्हणजे हांव मागीर उत्तर दिता बट फिगर आसा तुका तुज्या म्हायती खातीर इट इज अ 695 MLD वॉटर ही आत्ताची रिक्वायरमेंट फिगर ना न्हू
कित्याक ती मेसेज तशीच Because, येतली म्हणून. मागीर सगळ्या डिटेलान सांगता तुका एक वाड्यात 6:30 मुगे to- कॉन्स्टिट्युएन्सी अरे, किती उदो जाय ते तुझ्या हा. constituency पोस्ट सांगता तिका तुका. ते राव, आन्सर राव, दिवन सांगता मरे हांव. अरे मुखेलमंत्री बाब अरे राव रे सांगता रे हांव कुंकळेची तुजी रिक्वायरमेंट आहा ती 17 mld आणि 17 mld तुका उदक दिता आमी जाय जाल्यार तुज्या इंजिनियराक दितात 2 वर पासून उदो येना सारखे तुजे तुका बरे आज बोस मरे तो तू 17 mld तुमकां कितले वेळ जाय 15 मिनिटं 15 मिनट सर आता मागीरूच घेवया 10 मिनिटं मागीरूच घेवया मागीर एक्सटेंड मागीर कर घेवया एक जालें आतां 10 मिनिटं एक्सटेंड कर मागीरूच घे मरे येस सभागृहाचे कामकाज 2:30 स्थगित करता यो आनी मागीर उलय अरे चल थोडे उलोवपाचें बंद जातलें 17 mld जाय जाल्यार इंजिनियराक फोन करून विचार